तुम सो आसो Ora tanan mo niya तुम सो राकुंडा तुम सो मोगाल इष्ट तुम सगळ्या कळसंतां तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांतां तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा तुम सो गोरी तुम सो सुंदर तुमची गुपी सुआ तुम सो दे तुम सो गोरी तुम सो बुजुर्ग तुमची गुपी सुआ तुम सो दे सगळ्या काळजांतां तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा तुम सो सोडवोंडा तुम सो शिकोंडा तुमची गोटा तुम सो दे तुम
소솔군나 시곤나 도모소 시곤나 도모지거나 도모소대 सगळ्या कळसंता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा Jesu hanga hawasa Jesu hanga hawasa Jesu hanga hawasa hanga hawasa Jesu hanga hawasa Jesu hanga hawasa Jesu hanga hawasa Hallelujah Jesu Hallelujah Jesu Hallelujah Jesu Hallelujah Hallelujah Jesu Hallelujah Jesu Hallelujah Jesu Hallelujah 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 Praise you Jesus, thank you Jesus. Amen. God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, praise you Jesus. महिमा तुझा वंदन तुझा हमला तुझा hallelujah hallelujah Jesus नावा कमी महिमा करिया hallelujah म्हणूया Jesus नाव सर्व पवित्र नाव कर्म सगळं सा मोड सा या नावाचे सत्य सर्व संसार सोडता सगळे सगळे संसार hallelujah hallelujah आणि मळबार आणि आकाशार या दिव्य एक नाव या नावांनी मी म्हणून या नावांनी मी म्हणून या नावातावरून सोडवण्याचे फळ सोडवको सम्यान तुका आणि म्हाका सम्यान तुका आणि म्हाका हांगा परला या पवित्र सगळ्या या पवित्र आराधनांत भाग घेवंक आई स्वदेश सम्यान आमकां Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. We adore you, महिमा तुका Jesus. We सम्यान praise you, Jesus Jesus. आजच्या दिवसाचे हर एक कार्य हर एक मागणे हर एक काम हर एक विषय हर एक चिंता हर एक संबंध हर एक मेट तुझ्या हातात तुझ्या पायात आम्ही घालतो तुझ्या उतराचे सलोक तुझे उतर समजून काढण्याक आमची कळसा मनात उठते कर म्हणून आम्ही मागतो जसे पियले शिस पवित्र पिछा फळान दैनान भरले की हेच फळ आमकां दी तुझे उतर आयकून क्रियाण करूक आणि त्या उतराचे जिनी बाजून हाडूक सम्यान म्हणजे एक जाण वो पवित्र वेळ तू आमकां फोन केलाय या वेळाचो एक एक निमिष एक एक सेकंड हर एक घडी तुझ्या शब्दाचो उतराचे ज्ञान करूक तुझे संगता करसोक ताची कृपा आणि बळ दी हे देवा बाप्पा तो सर्गींच्या सर पडून तुका आमी नमान करता आराधन करता अर्घ दिता पवित्र तिंदाद आमच्या मुखार हजर आसा ह्या उंड्या रुपार ह्या पवित्र आल्तारेर हो उंडो जावन आसा मिसाच्या बलिदानांत ह्या जाकान आशिर्वादीत कर जेजून सांगलें तें उतर हे म्हजे कोड हे म्हजे मास ते मास खरें जावन
आता तुझ्या दोळ्या मुखार म्हज्या दोळ्या मुखार ह्या पवित्र उंड्या रुपार हाजीर आसा आनी ह्या पवित्र त्रयेक देवान तुका आनी म्हाका हांगासर ह्या पवित्र जाग्यार आपोवन हाडलां त्या खातीर आमचें समर्पण ह्या त्रयेक देवाक आमी करुया हे देव बाप्पा तूं सर्गीच्या सर पडून तुका नमान करता म्हणजे सगळे म्हजें तुका समर्पण म्हजो स्वास म्हजी चिंताप म्हजी कूड म्हजे बिजनस म्हजी टेन्शनां म्हजें बरेंपण म्हजें खोटेपण म्हजें उणेपण म्हजें उदारपण कितें पुरा म्हजे भितर आसा सांग पुरो वायट सांग पुरो बरें सो मी तुज्या पांयां तळा तें समर्पिता सगळेंच म्हजें समर्पण तुका हांव करता कित्याक तूं जावन आसा देव मोग दिवचो भोगचो तूं जावन आसा देव बेसांव आनी आशिर्वादान दिवचो त्या खातीर म्हजें जिवीत म्हजें कुटुंब कितें सकड आसा हे देव बाप्पा तूं सर्गीच्या तुका समर्पण हें गीत हांव गायतां देवा बापा तूं सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता आराधना आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पित आराधना आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पित हे जेजू क्रिस्ता सर्गीत हांव देवन आयल्या सर्गीच्या जीवदातारा जिव्या उंड्या हे आमचे जिवीत तुज्या पांया तळा आमी समर्पिता हर एक पातक्याक तांचे जिवीत आपण नवी दिशा दिल्लो नवें जिवीत दिल्लो जीव दाता तूं हे आमचे पातके जिवीत तुज्या हातांत आमी घालता तुज्या पवित्र रक्तान दोणी तळकन समर्पणाची खाणीक जावन तुका आमी भिडयता जेजू क्रिस्ता तो सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता आराधना आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पित आराधना आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पित हे पवित्र आत्म्या पवित्र करणारा बापान रसल्या जेजून सोडवून केल्या आत्म्याक पवित्र करतल्या प्रत्येक जावन तुझे धैर्याचे देणे आमकां दी आपोसाल बियान भितर बसल्या वेळार धैर्य दिवन संसाराच्या कोणशाक शुभवर्तमान परगाड करून तुवें तांकां धाडली आज आमचे भितर जायतीं भें बिरांत आसा जावंक पुरो पिडेचे फुडाराचे भुरग्याचे रिणाचे जायते भें बिरांत आमचे भितर आसा खावचेर आमचे भितर आसा तुज्या हाजीरपणांत ते भें बिरांत कान धैर्यान शुभवर्तमान परगाड करूंक जाय अशी कृपा आनी बळ हे पवित्र आत्म्या आम्हा सर्वांक दिवन मागता आमचे समर्पण करता हे पवित्र आत्म्या तो सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता आराधना आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पित आराधना आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पित हालेलुया 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 हालेलुया
आमची काळजा म्हणा आम्ही भरूया, आमची काळजा म्हणा त्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीने भरूया. एक जर आमचे भितर सिद्धी खाऊचे बिरांच आमच्या भुरग्याचे विचार आमच्या कुटुंबाचे विषय सामोरे तुमचे मनी भय बिरांच आमकां आमच्या सोम्यांत पयस करता जाल्यार आमचे शाने समज जीवित जीवक सोडिना जाल्यार या पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी मागया. आमकां समर्पिया यात्रेक देवाक करसो देव, आशीर्वादित करसो देव, बेसावणी करसो देव. आमच्या सगळ्यांचा आमचे उपकार आसा त्या खातीर बगाळ भाव भयणो या पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. या पवित्र जाग्यार कितेंय आजे घडटात या पवित्र जाग्यार सोम्याची वळख करूंक समाधान सोडूंक बरें माण सोडूंक आजे बाबळोवंक आजे बाबोवंक हांगासर आमी आयल्या. ताका देवाक आमी अर्घ दिवया. एक अवकाश आमकां फोव केल्ल्या खातीर वेळ घडी आमकां फोव केल्ल्या खातीर हांगासर आमकां बरें तरेन शांत समाधान सुरक्षीत आपोवन हाडल्या खातीर बरेंटलो पावस आयलो आसल्यारी पावस लेगीत आसतना जाल्यार आमी हांगासर आयल्या. आनी लोक हांगासर येवन देवाची महिमा चडोवंक देवाची कृपा चडोवंक देवाची बळ आनी कृपा सर्वांक आमी मागया. त्या खातीर आमची काळजा मनां उबारून त्या पवित्र आत्म्याच्या बळापासून आमी मागया. हे पवित्र आत्म्या भर तुझ्या भक्तीन, भर तुझ्या कृपेन, भर तुझ्या सक्तीन, भर तुझ्या हजरपणान, भर तुझ्या बेसावान काड आमची बेबिरान, काड आमची खावजन धैर्यान सोम्याक आमचो सोमी सोडून दार म्हणून स्वीकार करूंक तुझें नांव प्रगट करूंक जायशी कृपा आनी बळ ह्या वेळार आमी सगळे आमी मागता. आमची काळजा मनां उबारून हे पवित्र आत्म्या भर तुझ्या कृपेन जशें आपोस्तलांक तुवें बोल्लें गे तशें मरिये मांयक तुवें बोल्लें गे हर एक सदां पवित्र केलें गे आमकां सर्वांक तुझ्या हातांत आमी घालता आनी तेच तुझ्या बळान हजरपणान आमकां बरो म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना. मोगाळ भाव भयणो आत्तुरचो जागो आम्हा सर्वांक मोगा आसूं रेग जावन संडोरे साक मान करता आसतना ह्या ब्रेस्तराच्या नव्यानांत मिसांत आराधनान भाग घेवन हांगासर येवन थोडो वेळ करसून पाट येत आसतना खंयची कसली एक समाधान मोगता. खंडी जावन आमी एक एकली हांगा आयिल्ल्या एक ना एक इरादो आमच्या काळजांत आसा मागणें कितेंय बरें जातलें त्या खातीर थोडी हर एक ब्रेस्तरा हर एक फेस्ता दिसा आत्तूर येवन मागल्यार कितें म्हण खंडीत जावन ह्या सताच्या मागण्याच्या बळान ताच्या प्रेरणान देव आमचे मागणें आयकतलो ताची मजत आमकां फोव जातली म्हणून इरादो दवरून आमी आयल्या. जावंक पुरो थोड्यांक पिडेचे प्रॉब्लेम पयशांचे प्रॉब्लेम कामाचे प्रॉब्लेम संबंदाचे प्रॉब्लेम जाग्याचे प्रॉब्लेम शांत समाधान ना हिराराय आनी कितें जावंक पुरो थोडी आयल्यात हांगा केल्ली आंगवण बसयली आंगवण करूंक फारीक करूंक ती आयल्यात थोडी अर्घां दिवंक आयल्यात कित्याक मागल्लें हांगा मेळना म्हणून. कित्याक आमचो देव तसलो देव परीक्षा करता जिविताची परीक्षा करना सुद्दां डायरेक्ट कोणाक तुमचो दिल्लें ना. कित्याक भावार्थाची परीक्षा ती अब्रामाच्या काळार सुरू जाल्ली ती परीक्षा त्या दाळा सुरू जाल्ली परीक्षा मोगाळ भाव भयणो आजुनूय ती भावार्थाची परीक्षा जावनच आसा. कित्याक भावार्थान सोम्याक आमी मानून घेवंक बश्ट न्ही कोणेंय सांगलां ओके जावंक पुरो ताच्यानी पयलें आमचो पर्सनल एक्सपिरियन्स वैयक्तीक एक्सपिरियन्स अनुभव आनी त्या भावार्थान वाडोवंक सोम्यान आमकां आपयलां. त्या खातीर आमकांच सोम्याक समर्पण करता आसतना मोगाळ भाव भयणो आमी आयल्या जेजूक भेटोवंक हांगा न्ही आयल्या तुज्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. आमी कोणाच्या दारार येवना सोम्या आज तुज्या मुखार आमी आयल्या तुज्या हाजीरपणान भाग घेवंक आयल्या तुजें बेसावंक घेवंक आमी आयल्या तुजे संगत थोडो वेळ करसूंक आमी आयल्या तुजे कडेन उलोवंक आयल्या तुजे कडेन शेअर करूंक आयल्या सोम्या आज आमच्या काळजाची थोडी संतोशाची भोगणां दुखाची भोगणां थोडी मागणी थोडो अनुभव आनी खंयचो मनीस सोम्याचें दर्शन घेवंक आतुरायन येताळ्याय ताका तें दर्शन मेळटा. आमकां गोत्ता आसा लुकाच्या वंजेलांत तो कुड्डो बर्तेमेव भोब घालता न्ही
तो बसून आसलो रोडा सायडीक चिंतलो काय भीक मागोंक आनी थंयसर ताजे कान उक्ते आसात दोळे दांपल्या रे कान उक्ते आसात आनी थंयसर आतां काल जावन तो सांगा खोलो तो आवाज कित्याक काले हें कोणें म्हणलें दावीज तो पोवतो जेजू वचून आसा आनी कली बोब घाली ताणें इतलो आवाज कितलो लोक आसलो आमकां गोत्तू ना त्या खेटेंत त्या आवाजांत तो बोब घालता लोकांनी म्हणलें थोंड म्हूण बस तुका भीक मागचें काम तूं भीक माग कोणें घाल्यार कान घे चड बोब घाल नाका ओगेत राव थोंड दमलें गे थोंड ना बोब घाली कित्याक तो दर्शनाक आशेतलो सोम्या कडेन उलोवंक आशेतलो फावो जालें गे ताका त्या कुड्ड्याक फावो जालें गे त्या कुड्ड्याक फावो जाल्यार तुका आनी म्हाका दोळ्यात भाईबू कोणें सांगचें म्हूण ना कोण तो म्हणून दिसता समजता आनी त्या हुंड्या रुपार दिसच्या जेजूक मेळोवंक आमी आयल्या दर्शन घेवंक आमी आयल्या ताचे कडेन उलोवंक आयल्या थोडो वेळ करसूंक आयल्या ताचे आशिर्वाद मागोवंक आयल्या ताचे शांती समाधान मागोवंक आयल्या ताचे बेसांव मागोवंक आयल्या आमच्या कुटुंबाचेर भुरग्यांचेर आनी कोणाक पुरा थोडे फावटी आमच्यो गरजो ना जाल्यार कोणाक बसयला तुजे बसत मागता हांव म्हणून न्ही कोणगी पिड्यांत खंय आसा कोणाक कामाची गरज आसा कोणाक पयशांचे प्रॉब्लेम आसा कोणाक आनी कितें प्रॉब्लेम आसा आमी बसयला बाबा भयणी भिये नाका हांव तुजे बसत मागता तसली आसूंक पुरांगास मागण्याक आमी घेवन आयल्या तेच बातेमे वचून त्याच्या भावार्थान आमचो भावार्थ सांगाता घाल्या आयल्या तुज्या दारान दर्शन दे सम्या उदार कोंकणी भक्ती गीत 349 पेज 349. तुझ्या दारा दर्शन सोम्या आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या सकळ म्हणया आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या निंबे आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग सावन काळजा रुपा निंबे आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग सावन काळजा रुपा तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या आमचो ओडसोड वोंडा पाया पडटां तुजे सामका तूं आमचो ओडसोड वोंडा पाया पडटां तुजे सामका तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या आयल्या तुझ्या दारा
दर्शन दी सोम्या उदार दर्शन दी सोम्या उदार दर्शन दी सोम्या उदार वय सोम्या दिंबेर पडून काळजां उबारून तुजेशी आयल्या हांव दर्शन दी सोम्या आमचे लागीं उलय सोम्या तुझे हाजर पोवन बघूंक आमची काळजां मनाक तेका सोम्या तुझे उतर आयकूंक आमी तुका अर्घां दिता एक अवकाश आमकां फोव केल्ल्या खातीर कीर्तनकार कीर्तन नूर अमूर अशें म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हजे सगळे अंतस्करणाची स्तुती कर आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदीस विसर नाका आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर केदळस विसर नाका सोम्यान केली ती मात कार्या आजापा सोम्यान केले ते बरेंपण एकच एक ताचे कार्य ताचे बरेंपण विसर नाका कीर्तनकार म्हणजे खाळीस मन सोम्याक उबान तो म्हणटा उडास करता ताकाच जायते फुडें आमी विसरता न्ही वेळ गेल्या उपरांत बरेंपण जाल्या उपरांत विसरता पूण कीर्तनकार ताच्या आत्म्याक पुरते म्हणटा ताचे अंतस्करण तो उलयता आनी म्हणटा विसर नाका सोम्यान केल्लें तें मोगाळ बाबनो विसरूंक जाता गे आमी केन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर वस्ती करता तो पवित्र आत्मो आमकां विसरूंक सोडिना ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಬನ್ನಿ तो पवित्र आत्मो हाजर असल्याकडे खंयचेच उणे पावन बघाना खंयचेच बिरान बघाना बिरान दिवची सैतानान बेस्तावचे सैतानान पवित्र आत्म्यान न्हय पवित्र आत्म्याचें काम कितें केलें आमी सूख केल्ल्या वेळार आमच्या अंतस्करणान तो उलयता तें ताचें काम बिरांत कितें जाता काय ती पिडा येता गी ही पिडा येता गी एक्सिडेंट जायत गी मरण गी तें गी हें गी हें पुरो सैतानाचीं कामां कित्याक ताका नाका हांवें आनी तुवें समाधानान सोम्याच्या पांयां तळा बसुल्लें ताका नाका आमकां गोत्त आसा जेजू मार्ता आनी मोरयेच्या घरा गेल्ल्या वेळार मोरी थंय जेजूच्या पांयां तळा बसून समाधानान जेजून उलयलें की एक उतर ते आयकतली भितर रोमण कान घेवन जिरवण करन ते जीव प्रयत्न करतली थंय जावन आसा पवित्र आत्म्याचें काम समाधान शांती तो बेस्टायना तो आमचे लागीं उलयता अंतस्करांत बरें केल्यार उलयता पाड केल्यार आमकां उडास करता तें पवित्र आत्म्याचें काम आळे बाबा आळे भयणी आळे पुता आळे दुवे खंयी सुकलाय तूं खंयी कालेंगी जालां खंयी संबंध म्हटला जावं उतरां आनी कन्या आनी चिन्नांनी तें पवित्र आत्म्याचें काम आमकां खंयी आमचे भितर उलयता पूण सैतान भायर तर आमच्या कानान तें न्हय इराराय आनी कितें नाका जाल्लें करन शांती समाधान पाड करता भलायकी पाड करता न्हीद आनी कितें बरो जाता पूण त्या पवित्र आत्म्या येवकार दिया कित्याक आनी एक वर ह्या राजनान आमी करसूंक आसा देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आसा ताका तेच पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी सगळीं उबे रावया हे पवित्र आत्म्याचें देण्या पसत हें गीत आमी गायता आसतना आमी काळजां मनांतल्यान गीत गावया आनी त्या पवित्र आत्म्या लागीं सांगया हे पवित्र आत्म्या तूं म्हज्या वॉला दीस आयलाय म्हाका क्रिस्म मेळटना आयलाय हांवें काजाराचो सगळ्या मागीर त्या जोडटना बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे ते बास दिता म्हणटा आसता त्या दीस तूं आयलाय पूण खंयी म्हाका खाली बघता उणेपण बघता परतुनिये म्हाका बर त्या दीस तूं आयल्लोय न्हय परते तुजें हाजरपण जिवाळ कर कित्याक आयच्या दिसांत परतक हांवें सोम्याक साक्ष जावन म्हज्या काजारी जिवितांत म्हज्या याजकी जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरा म्हज्या शेजारा म्हज्या वाड्यान म्हज्या फिरगजीन हांवें जियोवंक आसा हांवें काम करच्या जाग्यार जियोवंक आसा त्या खातीर म्हजी अनेक कोडी तुवें दिली ती बेसांवां आशिर्वादां देणी फळां जिवाळ कर म्हणून ह्या पवित्र आत्म्या लागीं आमी ह्या खंतारा रुपार मागया पान संको 106 106 अग्निया नाळाकी अभिषेक माडा बन्नी पावना
ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬಂದೆ. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ನೋಯಿಸಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ನೋಯಿಸಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಬೋಧನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ पवित्र आत्मा देवनिये अभिषेक मुझे अच्छा दी मुझे बन्नी. हमें मुझे ताळण्या चेर जैतुरो कसा, रागा चेर जैतुरो कसा, दुश्मनाक बक्षू कसा. तुझे एकदा मका मुझे लक्षिणी मुझे कुटुंबाची मुझे फ्रेंड्स आणि मुझे ओळखणारे कितले बडे दुखयना पण बक्षू मग इतले कसतागी सगळे. ये पवित्र आत्मा ये ते मुझे जीबेवर अनेक बडी मुझे वर देवनिये. कित्याक बक्षी नसतना हांवें तुजें उतर आयकोंक जायना, नियाळ करूंक जायना. बक्षी नासतना तुजे आशिर्वाद हांवें काण घेवंक जायना. बक्षी नासतना म्हजी पिडा घेवंक जायना. बक्षी नासतना शांती समाधान म्हाका मेळना. त्या खातीर हे पवित्र आत्म्या ती जिबो त्या दीस आत्मोत्सवाच्या माथ्यार मोरयेच्या माथ्यार तुवें ताच्या तकलेचेर देवयलय आनी दीस आतां सगळ्यात म्हाका दिवंक तूं ये. कित्याक म्हाका आशा आसा काळजांत लावन सुम्या सांगता वो वेळ करसूंक, सुम्याच्या हाजेरपणांत रावंक, म्हाका गुण गावंक, शांती समाधानाक वचूंक, बक्षूंक, घरांत बरें मागोवंक. सगळें म्हाका बरो हे पवित्र आत्म्या या लोकांचेर ये, आमचेर ये आनी तुजेर हालेलुया हालेलुया. मगाळ भावनो आपल्या त्या पवित्र आत्म्याक आमच्या पितराच्या पवित्र आत्म्याक अनेक अवकाश दिया. अशा प्रेरणा सत्तेन आपल्या क्रिस्तांवांची जियोंक बरी कृपा आनी बळ मागया. ती सकस आमकां हर एकल्याक फोव जावची मागया. कित्याक पवित्र सकत ना जाल्यार कशें आमी कितें करता तें व्यर्थ म्हणून आमकां कळीत आसा. त्या खातीर हे पवित्र आत्म्या तुझे समाधान, थे दर्शन, ती शांती, थे बरेपण, ती खुशी, तो संतोष आमच्या भितर उपसा.
तू उज्याची झीब अभिषेक आमचे काळजांत पेटोवंत, आमच्या अंतस्करांत पेटोवंत. खंयसर भंय आसा, भिरांत आसा, राग आसा, मोसर आसा, भोगसूंक जायना, ते उज्याची झीब हे पुरा नाश करून दी. नाश करन कितें आमी आशेत हांव ते समाधान. थोडे फुडें कितले की वर्सांचो राग, कितल्याशे वर्सांचे शांती समाधान पिड्यार जालां, भाट जालां, नाश जालां. आज ताचे वरवीं भलायकी बरी ना, न्हीद पडना, एकामेकाचें तोंड पळोवंक जायना, मागलें मेळना, आनी कितें जाता. पूण आतां ही जर आसा अवकाश आमकां दयकन बसया आमी. मोगाळ भाव विनोद हांवें सांगलें आत्तुरीची इगर्ज सांडलो बापाचें पवित्र तळ म्हणटा आसतना कितें गे सुद्दां कशें म्हणी करन वर्साक 1-2 फावटी म्हण येयचें हांगा मागणें करचें, इल्लो वेळ करचें. कित्याक एक भावार्थ पयलें जावन आमकां आदी जावन सुजला हांगासर येवन मागल्यार कालें म्हणी जातलें. खंयची म्हणी एक वाट पळोवंक मेळटली, खंय समजले भायर येवंक अवकाश मेळटलो आनी कितें बोर चिंतून येता खंडीत जावन. आनी हो भावार्थ कितल्या वर्सां आमचे पुर्वजांनी जावन जिवाळ दवरला, आतां कितल्या वर्सां जावन आसा. खंयचे खंयचे पाड सकत वायट सकत आनी कोणें पुरा कालें पुरा करूंक हांगा प्रयत्न केले, जालें गी जावना. कित्याक ही मनशाची सकत न्ही, मनशाची सकत न्ही, देवाची सकत वळटा हांगा. जर तर मनशा सकत जाल्यार आमी मार्केट गेल्ले बरी येत्या न्ही. मार्केट कितें येता आमी आयल्या जाय जाल्यार कान गेले, नाका जाल्यार सोडलें गेल्या वय मू. पूण हांगा तशें न्ही, हांगा पयशे आनी घेवची सकत न्ही ती. हांगा मेळची बॅगां आनी भरून व्हरची न्ही, बॅगांत ट्रॉलयेंत कारार भरची वय भरून व्हरची वस्तू हांगा खंयची मेळना. काही थंय मेळत काही आमची कोंतां विकतात, दूप विकतात, तें पुराय ती शेंगड. पयशे आनी कान घेवचे हांगा मेळना, पोते आनी भरून व्हरचे विशय हांगा मेळना. हांगा भरून व्हरूंक आमची काळजां मनां मात्री लायक उरलें कांय जायना. काळजां मनां उक्तें केलें मात्री ते हांगा जावन कितें म्हणी भरून व्हरयेत. हांगा एकच देवान मागच्या आमचो भावार्थ तेका कळोवंक जाय आमी कोण, आमी खंयची, आमी कोण, आमी खंयची, आमचें मूळ खंयचें, आमी खंय जावन आयल्या. हांवें विचारल्यार तुमचे कुटुंबाची वळख तुमी सांगतात न्ही, तुमी खंय ना तुमच्या गांवाची वळख सांगतात, गांवाचें नांव सांगतात, आवय बापायचें नांव सांगतात. पूण सांत पेद्रू ताणें बरयल्या पत्रांत, पेद्रूचें पत्र अध्याय 2 वळ 9 इतले अपुर्बायेन तो सांगता आमी कोण, आमचें दायज कितें, आमचें स्थानमान कितें, आमी खंय वचूंक आसा हांव खंयची, हें पुरो सांत पेद्रू आमकां सांगता. घरा गेल्या उपरांत वाचा आज पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 2 वळ 9 अशें म्हणटा. अपुर्बायेन ताणें बरयलें अशें म्हणटा. पूण तुमी विंचून काडलेली परजा, विंचून काडलेली परजा, रायाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक. कोण तुमी? कुटुंबाचें नांव सांगनाकात, जाग्याचें नांव सांगनात, तें आधार कार्ड गोवोरमेंट हाका डॉक्युमेंटाक न्ही. काही गरजेचें कांय वर्साचें तें बरोवंक घातल्यार थंय सांगता खंयचो वाडो खंयचो जागो म्हणून. तुजे आत्म्याचें आयडेंटिटी कितें आस, तूं कोण खंय ना आयलाय. आनी एक पडी वाचता सांग पेद्रू आमकां कितें म्हणटा. पेद्रून पयलें वत्र अध्याय 2 वळ 9 आनी एक पडी वाचता कितल्या बरोबर पळयल्या. तुमी विंचून काडलेली परजा, रायाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक. देवान विंचून काडली, मनशान न्ही. ताका आमी जायते फावटी म्हणटा न्ही आमकां म्हणी देवान अवकाश दिलो जाल्यार जल्मोवचे पयलें तुजी आवय बापाय कशें आसचे, खंयचे आवय बापाय ते आमी अमिताभ बच्चन, अंबानी, ग्रिस्त. आनी देवान आमकां ऑप्शन दिलें जाल्यार जल्मातना तुजें रूप कशें आसचें म्हणल्यार और एकले विश्वास सुंदर जातली.
सुबीत कोणाय मोठ्या जावं नाका काळ्या जावं नाका स्लीम ब्युटी पळयतना तूं चंद्रमा बरें करचें तें दिवन आमकां देवाक अर्गां तें दिवना ना जाल्यार देवा कडेन लढाय करन अळे ताचे बरी हांव दिसता तें दिसून हांव युनीक अळे म्हजें नाक तशें आसा अशें आसा म्हजो कलर तसो आसा म्हजी बॉडी तशी आसा म्हाका जिम्माक वचूंक जायना खंय येचें म्हजें हडल्यान जिम्मा खंय करचें म्हजो पांय सोबाना तें सोबाना हें सोबाना न्ही कितली लढाय करताले कोणा पूण तो अवकाश दिवना ताच्या बदलाक आमी जल्मोवच्या आदीस सोम्यान आमकां विसला पवित्र केला एका वर्गाक याजाक वर्गाक रायाच्या वर्गाक आमकां सरी केला तातूंत स्थानमान दिला तितलेंच न्ही ताच्या वयते आमकां दायज करून घेतला दायज म्हळ्यार कालें आतां दायजी म्हळ्यार सैरी वय मो दायजी म्हळ्यार सैरी आनी आमच्या रोसाच्या माटवांत MC मस्त बडी म्हणटा दायजी गोत्रा म्हणून दायजी ह्या सायडीक या गोत्रा ह्या सायडीक या कुवाळो कातरूंक आसा नाल्ल फोडूंक आसा आदले बडी म्हणलें तो मेळना जाल्यार लढायत बापूक मान दिवना मवल्याक मान दिवना हांगा लढाय ना हांगा हाच्या मुखार बापूय ना मावशी ना लढाय ना नाल्लय ना कुवाळोय ना कोयतोय ना काण्णय ना वय मू पूण ताणें म्हणलें आमची दायज खरें दायज हें दायज म्हणल्यार आमी आमच्या मिनतेन कश्ट वावरान गामकान काळें म्हण गळसूचें जावंक पुरो हांवें घर बांदलां जावंक पुरो हांवें इल्लीशी आस्त केल्या जावंक पुरो म्हजेर एक कार आसा त्या म्हजें कितें गामाचो प्रतिफळ हांवें केल्लें मिनत काडल्या कश्ट काडल्यात इल्ले पयशे करून ते गेल्या हें म्हजें दायज हें म्हजें घर हो म्हजो जागो ताका आमी पयशे दिवंक आस गाम दिवंक टायम दिवंक आसा आतां देव म्हणटा तुमी म्हजें दायज देवान आमकां पयशांक घेतलां गे कितले पयशे दिल्यात गाय कितले पयशे दिल्यात गाय 1 मिलियन 2 करोड 3 करोड आतां पुरो राजकीय जाता न्ही गे एका MLA एका पार्टी धरून आनी एका पार्टी काडून घेवं गो 100 करोड 100 कोटी दिल्यार हो MLA हांगा जावन थंय उरता वय मू आमचो तो फ्रेंड आनी कितें जाल्यार इल्लेशे पयशे ताका दिल्यार आमकां समजावता संवसारी दायज गी संवसारी मोल गी तो सोम्यान कितें देवान आमकां खंयच्या मोलाक घेतलां कितल्या पयशांक घेतलां पयशांक घेवना आनी तशें की पयलें सोम्यान आमकां कित्याक ताचें दायज म्हणून विसरून काडलां कित्याक तें साम पेद्रूस मुखार म्हणटा त्याच अध्यायांत अध्याय 2 वळ 9 पयलें पत्र तो म्हणटा काळो कथावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयल्यात देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गजयजय म्हणून ताणें तुमकां विसल्यांत देवाची उत्तीम कृत्यां देवान केल्लें बरेंपण देवान केलो उपकार लोकांक कळोवंक विसरून काडल्यात आमकां कितली जाणां आमी सांगता कालें म्हणी बरें जाल्यार कोणें सांगना हांव पाड जाल्यार मात सगळें सांगता हांव न्ही गे पाड जाल्यार मात्र सगळें सांगता हांव ताणें तशें केलें आनी अशें केलें आनी कितें आनी बरें केल्लें कोणी सांगनाच कोणा म्हणी लॉटरी फुटल्यार तुमी कितले जाणां सांगतात कोणा म्हणी लॉटरी फुटल्यार हो कितें फक्त कित्याक म्हळ्यार कळल्यार पल्यार रिणी सारूंक येतात कितले जाणां भायर आमचे सांगतात म्हजे कडेन अर्द किलो भांगर आसा तितलें भांगर आसा इतलें भांगर आसा कोण सांगता ती आतांचे काळ कोणी सांगनात बे काय सोर व्हरतीत म्हणून इज अ इन्विटेशन सोरांक न्ही कितें बरें हांव घेत दवरता हांव काय बरें ना जाल्यार म्हाका सांगता तशें अशें म्हणून दुसता हांव पूण आमकां सोम्यान विसर काडला सोम्यान केल्ली उपकाराची कार्यां आनी एकल्याक परगट करूंक निमाण्या ब्रेस्तरा न्ही सोम्यान केलें तें बरें काम आमकां हर एकल्याक आमी सांगूंक आसा हर एकल्याक आमी सांगूंक आसा निमाणे ब्रेस्तर सोम्यान काल केलें कोण सांगता म्हाका सोम्यान काल केलें निमाणे ब्रेस्तरा ते निमाणे जेवणांत तो उंडो आनी वायन कितें म्हणटा तो सोरो काडून गेलो आनी ताची कूड आनी रगत जावन बदलिलें आनी ताणें म्हणलें एकच हें म्हज्या उडासाक वय गी ताचे पयलें ताणें 10 जाणां कोडकारांक गूण केल्लें आनी कुड्ड्यांक गूण केल्लें मेल्ल्यांक जीव केल्लें आनी लाजराक उडयल्लो आनी कोणाक आनी कितें आर्यकाराक गूण केल्लें आनी कितें खालें पुरो केल्लें ताणें केदाळत म्हणून ना तें आजब जाल्या उपरांत हें म्हज्या उडासाकरा म्हणलें ना एकच पोडी सोम्यान रिक्वेस्ट केल्लें निमाण्या त्या जेवणांत हें म्हज्या उडासाक करा
लाजारा कुठे सांगू ना मोरी मारता बरोवन दवर तुमच्या कुटुंबाच्या डायरींत इदे आणि सगळे उडास कर खरे सकाळ ना हे म्हज्या उडासा करा तेंच सोम्याचे मास आज ह्या उंड्या रुपार हांगासर आनी त्या खातीर हर एक आजू देवानी पास्काचे फेस्त आचरण करता आसतना तांणी सांगयचें आसलें तांच्या भुरग्यांक कितें देवान केलां कितें देवान केलां तें सगळी हिस्ट्री कशी इजिप्तांत भायर आयलें त्या मालगाड्यान सांगलें भुरग्यांक उडास कशें हर एक वर्सा देवाची मात कार्य थाका सोम्यान आमकां विसलां आनी थंयसर जाल्यार आमी परगट करता त्या दळा सोम्याचे दायज आमी जाता कोणाक पुरा जाय सोम्याच्या सावळेंत रावंक दायज जावंक मेल्या पुरा सर्गाक वचोंक सगळ्यांक जाय मू सगळ्यांक जाय तो भुरगो जावं दी तरणाट जावं दी म्हातारा जावं दी सोबिताले जावं दी सोबीत नासले जावं दी ग्रेस्त जावं दी सगळ्यां एकच तशा मेल्या पुरांत मोरचे पयलीं हांगेलें अशें काम आसा हांगे मिसांव आसा आजकाल वर्ते मिसांव हांव चिंता दोन एक बरें करचें तो दुबळो ग्रेस्त गी आसा की ना कितें लिस्ट बरें करयेता आमकां दुसरें बोक्सूचें भारी कश्ट ह्या दिसांनी बोक्सूंक वय मू ही दोन कामां ना जाल्यार सर्गाक वचोंक जायना सर्गाक वचोंक जायना बऱ्या समारीकाराची ओपार आमकां सांगल्या ताणें बरें केलें आनी कडेन आमी चिंता बक्षनाची ओपार सोम्यान सांगली दोग जाण आसले एकल्यान एका ग्रेस्त मनशा याजमान्याक 100 दिवंक आसलें आनी एकल्या इंग्लीश दिवंक आसलें सोडाल्याचे दर्यान सोडाल्याचे फारीक ताका बक्षिलें आनी ह्या बक्षीर साकराक आनी एकलो आसलो ताणें इंग्लीश दिवंक आसलें तो भायर आयलो ताका मारलें पडलें ताका जैलान घालें ताणें बक्षूं ना ह्यो दोन संगती भारी इम्पॉर्टंट न्ही गे एक बरें करचें मातेवाच्या वंजलांत 25 अध्यायांत निमाणी झडती जाता निमाणी झडती आसतना जेजून म्हणली उतरां पळय एका सायडीक बोकरे आनी एक सायडीक बोकडे कुरी म्हणटा आमी कन्नडान बरो शब्द आसा कुरी थंयले पाप बोकड्या तळ आमचे ते बारी जोर सगळे एका जाळात एक रावनात एकच गळे रावनात गटार पुरो गेल्यार आमकां थोडे पडी पळोवंक मेळटा ही कुरी आनी बोकडे सगळे आसतात एक 4 बोकरे आसल्यार समोर कुरी आसतात कुरी तर सोडटाच वसोर आसतात ते कांय तांणी सडावती वयर पळयनात सकल तो पळोवन सोरचे त्या कुरीन हे आमचे बोकरे आहात न्ही तांच्या तोंडाक एक कट्टी बांदतात नाल्यार एक प्लास्टिकाची बॉटल बांदतात कित्याक ते वगेच रावनात तांकां सकयल सोरोंक जायना ते नासळत आसचें आनी निमाणी झडती करतना उजव्याक आनी दाव्याक म्हूण आसा सोम्यान सांगलें आनी ती झडती कशी जाता म्हळ्यार हांव बुकेल्लो हांव ताणेल्लो हांव विणगो आसलो हांव निर्गतीक आसलो हांव जैलांत आसलो वयमू कितें म्हळ्यार बरें करूंक अवकाश बरें करूंक अवकाश त्या खातीर तें बरें केल्लें वर्तें पावन सोम्याचें नांव परगट करूंक सोम्यान आमकां आपयलां त्या खातीर मोयजेक आपयल्या उपरांत मोयजेक म्हळ्यार वस म्हजो लोक इजिप्तांत वळवळ आसा कश्ट आसा तांकां भायर काड आतां भायर काड आतां आनी मोयजे भायर सरता आनी भायर सरता पुरा हें पुरो जाता खंयचें आर्ग्युमेंट पुरो जाता चर्चा जाता म्हाका उलोवंक जायना म्हाका तें म्हाका हें आनी खालें पुरा म्हणटा जाल्यार देव सोडना आनी देव म्हणटा फायनली मोयजे म्हणटा ओके हांव येता वय आतां ती सारती तुजें नांव कालें म्हणून ती सारती ताचें नांव कालें देवाचें आनी इंग्लिशान तो म्हणटा म्हळ्यार बरयलें इंग्लीश बायबलान अशें बरयलें आसा आय एम ते हिब्रू भाशेन सांगलें आय एम जो आसा तो हांव जो आसा तो हांव आदी आसलो आज आसा फाल्यां आसतलो आराम आनी अंत नासलो तितलें मात सांगलें पळोवं तें समजना आनी ताका प्रत्येक सांग म्हणटा सांग हांव देव अब्रामाचो इजाकाचो याकोबाचो तें जाल्यार वळख कळ्ळें तांकां देव कशी वळख करून दिता म्हळ्यार आय एम जो आसा तो आसतो समजना कांय म्हणून समजना जाल्यार प्रत्येक सांग कोण हांव म्हणून देव तुमचे पुर्वज असो देव अब्रामाचो इजाकाचो याकोबाचो त्या दळा हांकां कळ्ळें
आमचे पात्रियार्क आमचे पुर्वज ते एका देवाक पातयतले तो देव आनी कितलें बरें कंतार आसा न्ही गे देव अब्राम असो देव इजाक असो देव जाकोब असो सिंगर यांगे आमी येस अपूर्वाचें सॉंग कोता देव अब्राम असो तो त्याच देवाक तूं आनी हांव पातूर हांगासर आयले हांव आनी जेजून म्हणलें अब्राम आसचे पयलें हांव आसुल्लो वय मो कित्याक जेजून सांगतास राजा करता म्हणटा म्हणलें अब्रामा विशय उलय ताका 50 वर्सां जावन आतां अब्राम मरो कितली वर्सां जालीं आनी जेजू म्हणटा अब्रामाच्या पयलीं हांव आसुल्लो कितें म्हणल्यार आय एम ओ आय एम तस्वो जो आसा तसो हांव दुसरो न्ही तो असो तो आज मात्री ते पिक्चर आमची घरा आसा फोटो ते न्ही हो उंडो केरळाच्या एक गांवांत उंड्याचेर जेजून प्रतिरूप रोयलें आनी मस्त लोक थंय येतात पळोवंक न्ही गे 2013 जाल्लें आजाप आतां वातिकनान अधिकृत करन ते आतां नेजून प्रगट करन सोम्याचें रूप थंय त्या उंड्यार आतां थंय दवरलां ते इगर्जीन मस्त लोक वता आनी दिश्टीक पडटा अशें मुखार थंय ही पूर आजाप जातना आमकां समजावंक मोगाळ भाव भयणी आमी देवाक विसरून काडलें देवाचें दायज आनी तो दायज थंय राखून वचचे खातीर टायमा टायमाक वेळा कळार तो ताची दर्शन दिता लोकांक शिकयता आजाप करता अप्रूप आजाप जातात आनी तो अब्राम पातयलो देव आज तूं आनी हांव पातयता देव अब्राम असो देव इजाक असो देव जाकोब असो देव अब्रामासो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळे संसारासो देव अब्रामासो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळे संसारासो तो देव मसो आणि तुसो तो देव मसो आणि तुसो देव अब्रामासो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो देव अब्रामासो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो ओ देव मसो आणि तुसो ओ देव मसो आणि तुसो सोडवून दिल्ली इस्रायला आमकां दिता पातकी मनशांक सोडवून दिल्ली इस्रायला आमकां दिता पातकी मनशांक स्तुती करुया सर्वेस्परा वाखाणुया धन्या देवा स्तुती करुया सर्वेस्परा वाखाणुया धन्या देवा देव अब्रामासो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो देव अब्रामासो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो तो देव मसो आणि तुसो तो देव मसो आणि तुसो रसुल्लो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां राखता रसुल्लो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां राखता रसुल्लो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां राखता रसुल्लो धन्या देवा स्तुती करूया सर्वेस
कोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव याकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो बसया देव अब्रामाचो इसाकाचो याकोबाचो तसो देव तुजो आनी म्हजो आनी त्याच देवा पातयेवन हांगासर ताचे हाजर परंत भाग घेवंक आसतना हांवें म्हणलें आमी रयाळ परजा देवान विसरून काडलेली ताचें दायज ताची वाखाणणी करूंक ताचे उपकार ताची बरी करण्यो हेरांक परगट करूंक आमकां आपयला ताचें दायज करून आमकां घेतलां ताका एक मोल ताणें दिलां आनी तें मोल जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें रगत म्हणटा साम पेद्रू रगतान आमकां ताचे दायजी करून काण गेल्यात भगारान न्ही रुपयान न्ही नास जावच्या खंयच्याच वस्तू न्ही नास जायनातल्या सोम्याच्या रगतान सोम्यान आमकां विकती घेतल्यात आमी इंग्लिशान म्हणटा रॅन्सम हॅज पेड आमकां मोल दिवन काण गेलां मोल दिवन काण गेला कित्याक म्हळ्यार एक दीस खंय काणी वाचल्ली जेजू मदें आनी देवा मदें म्हळ्यार पोरण्या सोल्ल्यांत देव म्हळ्यार एक कठोर देव रागाचो देव शिक्षा दिवचो देव तल एक मुखामळ पिंतूर आमच्या मुखार दवरला शिक्षा दिता देव आनी अशें आसतना जेजू मदें आनी देवा मदें तर बसा जाता गे संभाशण जाता गे जेजून म्हणलें काय कित्याक तूं त्या लोकांक इतलें बेश्टायताय ताजें पिंतूर तुजें पिंतूर इंगडीत आसा कश्टांचें तुजें मुखामळ पळोवंक भियेतात एक काम करया तुज्या मुखामळाची वळख दिवंक हांव संवसाराक येता हे तुमचो लोक भियान तुजें मुखामळ पळयल्यार लोक देव शिक्षा दिता फारीकपण घेता त्या खातीर चेंज करया वयता येता गे जाय तूं वच पुराय अरेंजमेंट हांव करता म्हणून जेजूक संवसाराक धाडलो काय आनी ताच्या पयलें कंडिशन तूं हेच्या पयलें तुका एक काम आसा लोकांक समाधान करूंक आसा म्हाकाय समाधान करूंक आसा तसलें काम तूं कशें करताय लोकांक समाधान करूंक आसा पूण लोकांक देवाला घेवंक भियेतात वय मग कित्याक पनिशमेंट शिक्षा दिवचो लोक देव म्हणटा लोकांनी इतली पातकां केल्या म्हाका इराय जाल्या ताकाय समाधान जायचें म्हाका जावं जाय कशें समाधान करतय हांव समाधान करतां त्या समाधान करूंक कितें जाल्यार ती रडी आसाय गे दिवंक कितले पयशे जावंक खाल दिवंक रेडी आसाय गे वय सगळे हांव दिवंक रेडी आसा खंयच्याक तूं रेडी आसाय निमान म्हजो जीव आनी रागा समेत दिवंक हांव रेडी आसा आनी त्या रक्तांत देवाक समाधान मनशाक समाधान आनी तेंच रक्तान तुजें आनी म्हजे पाताक नितळ करन म्हाका आनी तुका देवाचे मुखामळ पळोवचें एक भाग सोम्यान दिला येदोळ मिशरी बोकऱ्याचे रागात पारव्याचे रागात मन जातीचे रागात वय मू जेजूक तेंपलांत बेडूक हाडल्या वेळार खंयच्याचे रागात दिल्ले पारव्याचे रागात आनीक शेळी हाडून बोकरो हाडून कांय हाडना पारव्याचे रागात गरज आसलें तें जेजूचे पातके म्हूण न्ही पूण हर एक विशय देवाच्या मुखार विशय एक मोल आसा आनी ते मोलादीक रागात आनी तुका आनी म्हाका सोडयचे जाल्यार तस रागात सोम्यान दिला मोगाळ भाव भयणो आनी त्या रक्तांत आमी पवित्र जाता आनी तेच पवित्र रागात आमचे पडटा आसतना आमकां सोडवून मेळटा म्हणून आमकां खात्री आसा त्या खातीर मेल्ल्या वेळार सर एक म्हणटा कितें म्हणटा सोम्या तुज्या पवित्र रक्तांत ह्या आमच्या भावाचो आत्मो नितळ कर भयणीचो आत्मो नितळ कर आनी सर्गींच्या सुखाक ताका पावय त्या खातीर आमी मिसाचें बलिदान पेटयता कोरोना टायमार मस्त जाणांक मीस मेळना कितली बेजार आय थोड्या कोत्ता गे थोड्यांनी म्हणलें आसा म्हजो बाब म्हजो पप्पा हर एक दीस मिसाक येतलो पूण कोरोना टायम सरलो ताका मिसाचें बलिदान मेळना फादर बेजार जाता फादर सत्य न्ही गे सत्य न्ही गे ही गरजेक येनातलो जाल्यार मेल्यार
पाद्रे बडे कशें म्हणून सांगून फादर एक मीस भेटे आम सांगून मागीर आमी सिमेस्त्रे व्हरता कितें बुश्टेंगी कित्याक मिसाचें बलिदान कित्याक मिसाचें बलिदान ती काल सुकलतना तो उंडो उखलतना आमी रिक्वेस्ट करता जेजूचे तुज्या पवित्र अमौलिक रक्तान सोम्या ह्या मनशाच्या हांगा कूड आमी दवरल्यार जर ताचो आत्मो खंयचे म्हणी पातकाक रेवडोला जाल्यार पातकान म्हणून कितें म्हण जाला जाल्यार दयाकन तुजे लागीं काकोळट मागता हांव विनंती करता हांव दया मागता हांव कृपा मागता हांव तो दितळ कन एडी व्हर म्हणून आनी त्या रक्तान दॅट इज अ रॅन्सम पेड ते रगत आमचे पसत बरयले मुगाळ भाव विण्णो देवाक आसा मार्गा दिव्या तसले रक्तांत आमी भागीदार आसा आमचें संरक्षण आसा थंयसर त्याचो सोम्यान दिला त्या खातीर थोडो वेळ आतां आमी नियाळ करया आमकां हर एकल्याक आशा आसा म्हणलें सर्गाक वचोंक सर्गाक वचोवचे दोन संगती जायत्यो संगती दोन संगती एक बरें करूंक जाय आनी एक भोगसूंक जाय म्हणलें वडलो कितले कश्ट न्ही थोडे फुडें पयसुल्ल्या व्यक्तीन वळख नासल्या व्यक्तीन कांय दूख केल्या बक्षिता हांव दोळ्या मुखार आसून सांगाता जेवन सांगाता भोंवक वचून सांगाता उलोवन सांगाता काम करन सांगाता मजा करन त्या व्यक्तीन पाट्ट्या जावन काचक तुजें तोंड पळोवंक म्हाका नाका म्हज्या मुखार यें नाका तुजी सावळी पळोवंक म्हाका नाका हय मो तेन्ना तूं दवरता हांव हांगा येता हांव सोम्या सोम्या काय बरें जायत गे भारी कश्ट मनीस आमी रक्त मासाचे मनीस आमी फिलिंग्स एंड इमोशन्स डीपली रुटेड भोगना तोंड भोग थोडी काळजा मदीं इतलो रोमोर आसता की भायर काडूंक बारीक कश्ट वय मू हे दोन संगती व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां क्रिस्तांवांक हे सांगतो एक समाधान ना जाल्यार उरलें खंयचेंय आमकां मेळना त्या खातीर नियाळ करया तो एक ल्हानसो नियाळ आमच्या बरो समार्यागार ती ओपारीचेर न्ही गे 2 हप्ते पयले आदल्या ताचे पयल्या हप्त्यान आमी ती ओपार आयताराच्या बेसान आयकल्ली एक सवाल विचारलें हे पुरो सवाल थंय सुरू जाता हे आमकां आयकूंक मेळटा लुकास वंजल 10 अध्याय लुकास वंजल 10 अध्याय वोळ 25 ತಾವನು 37 मस्त बडी आमी आयकलां मस्त बडी आयकलां थोडे बडी पयले पुरा इगर्जे दोतोरची क्लासीन तुज्या फंक्शन आसतना एक्टींग पुरे करून दाखयलां बरो समार्यागार न्ही ते सोर आसले ह्या जाका आसले लेवी आसलो सोर घोडो आनी काल धाकतेरी पुरो एक्टींग करना मस्त बडयाचे नियाळ केला पूण काले म्हणे आमी आमच्या काळजान रोम लांगी कितें म्हणे आसा की हें पुरो सुरू जाता खंय म्हणल्यार एकलो सवाल विचारता शास्त्री येवन सवाल विचारता सवाल काले न्हय सासणीक जिवी जोडीचे हांवें कितें करचें आनी देवाचें उतर म्हणटा ताणें सवाल विचारलें समजून काण घेवंक न्ही सवाल विचारलें जेजूची परिक्षा करूंक म्हणून तें बरोवन आसा शास्त्री मुखार येता जेजूचे परिक्षे खातीर तो सवाल विचारता क्लास रुमांत भुरगीं सवाल विचारता कित्याक सो सेक ऑफ नॉलेज समजून घेवंक काले म्हणे समजून जाल्यार प्रत्येक समजया म्हणून आनी सवाल विचारले देवाच्या पुताची परिक्षा करूंक व्हडले व्हडले सोडटा हो पळय हाका कितली नॉलेज आहा म्हणून हांव शास्त्री PhD जाला म्हाका इतले वर्सां शिकून आयलां त्या धर्म आमच्या तोरांत कितें आसा तोरा म्हळ्यार आंब्याची तोरां न्ही जुदेवाचो बायबल तोरा तांतू कितें आसा किर्तनां कितें आसा धर्मा विशयान पुरा कितें ग्रंथ आसा पुरो शिकून म्हाका नॉलेज आसा आनी तो शास्त्री विचारता ते सवाल सासणेक जिविताक आनी जेजू कितलो हुशार शाणो पळया जेजू कालें करता जाप दिना आनी ताका विचारता तूं शास्त्री न्हय तुका तोरा बायबला विशयान गोत्त आसा ग्रंथा विशयान गोत्त आसा तांतू कालें बरोवन आसा तांतू कालें बरोवन आसा तें म्हाका सांग आनी तो येता द्वितीनियम आनी लेवी शास्त्री बुकाक तो पाडी येता ते गोत्त आसले बाह्याट आयक इस्रायला सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान तें पुरो जाल्या उपरांत जाता तुज्या
देवाचो मोग कर आनी तशेंच तुज्या पेलायचो मोग कर कंटिन्यू करता आनी जेजू म्हणटा तुका कोत्ता आनी घाल जाय तुका कोत्ता बायबलांत कितें बरयलें आमी कोत्ता जायते बडी आमचे थोडे आसात बायबल गोत्त आसा जिवीत गोत्तू ना बायबलांतली कोटेशनां पाडा म्हणटात पूण एक कोटेशन एक वाक्य जिवितांत अप्लाय केल्लो ना थोडे आमचे प्रोटेस्टंट जातात थोडे भायर करतात आमच्या गाऱ्यांनी येतात आनी ते वयर सांगतात आमी चिंता तेंचो समा म्हणून सूख कोणाची सूख आमची कित्याक आमकां बायबलाची वळख ना आनी थंयसर आनी तो आतां सगळ्यांच्या मुखार लज जाली ताका हांव जेजूक शिकोवंक आयिल्लो जेजू सगळ्या मुखार म्हजी लज केली हांव सोडटाय हांव शास्त्री तर म्हजो पेलो कोण म्हजो पेलो कोण आनी थंयसर सुरू जाता एक स्टोरी खंयची स्टोरी बऱ्या समार्यकाराची आनी ते स्टोरी सुरू जातना एकलो मनीस खंय ना खंय येता जेरुसलेमांत न्हू जेरिको येता न्हय गे आमी वस्तू फुडें आयकलां आमी जेरुसलेमांत न्हू जेरिको येता काय जेरिको तसो कांय बिजनेस गांवगी तसो माय गांवगी आनी ताची सैरी आसली गी या ताचें घर आसलें आमकां वचूं ना स्टोरी अशी सुरू जाता जेरुसलेमांत न्हू जेरिको येता ते दोन शब्द आमी आयकले तितले सुलाबाचे शब्द न्हय ताका गूढ अर्थ आसा जेरुसलेम आनी जेरिको जुदेवाचें देवळ खंय आसलें जुदेवाचें देवळ खंय आसलें हर एका जुदेवांत 14 वर्सांच्या वयल्यांनी दादल्या मनशांनी वचपाक एक बडी म्हणी थंय जेरुसलेम वचूंक आसलें त्या देवळाक वचूंक आसलें वय मू वचोंक आसलें वचपाक एक बडी ती काणी कितें पेटोवंक आसलें भायल मनशां वचत आसलें पूण तांकां जुदेवाच्या दादल्या मनशां कंपलसरी जेजू सुकलो कोत्ता आमकां 12 वर्सां आसता खंय गेल्लीं फेस्ताक गेल्लीं न्ही आनी जेरुसलेम जागो जावन असो पवित्र जागो देवाच्या हाजरपणाचो जागो आत्मीक देणे मेळचो जागो द प्लेस ऑफ सेक्रेडनेस आमी म्हणटा पवित्र जागो आनी तो जागो सोडून हो मनीस जेरिको येता म्हळ्यार जेरिको जावन आसा एक ताळणेचो जागो पाड काम बिजनसाचो जागो संवसारी वेव्हार जावचो जागो समजून गे पवित्र जागो सोडून हो देवाच्या हाजरपण सोडून हो खंय गी आतां संवसारी वयवाट करूंक असो जागो तो म्हळ्यार देवाची कृपा सोडून संवसारी बुलोवणेच्या पट्ट्यान असो जागो हो आनी थंयसर सोराच्या हाताक तो संपडता मारता बडयता कोण हो जेरुसलेम जेरिको कोण हो सोर हांव आनी तूं जावंक पुरो थोडे फुडें म्हणटा फादर आमी ल्हान पळय कितलो बरो मनीस फादर आज पियोन पुरो सत्यानाश जाला कितली बरी मनीस फादर दडा काल जालें गोत्तू ना आज बरबाद जावन गेला आतां समजलें गी जेरुसलेम जेरिको कितली बरी मनीस फादर ती कालें सोडून जालें संवसारी बुल्याणाचो जागो जेरिको थोडे फुडें जायते फुडें ह्या संवसारी बुल्याणाक लागून फ्रेंड्स सांगता एक पेग मार रे एक बियर रे अप्रूप रे एक सिगरेट रे त्या दिसी एक बियर त्या दिसी एक सिगरेट हो इतलो बरो भुरगो जेरुसलेमान देवाच्या कृपेत आसलो भुरगो ह्या तरणाटो या दादलो मनीस बायल मनीस संवसारी बुल्याणाक लागून जेरिकोची वाट धरली कितली भाव भयणी आतां आज पळय मू कितली जाणां कोण बिजनेस फादर ताचें आज पुरो बरबाद जावन गेला ह्या दिसांनी एक व्हडलो उपाद्री आमच्या मिडिया वाचूंक मेळटा हनी ट्रॅप न्ही गे कोणाक म्हणटा ते ग्रूप आसा केरळांत दुसरे येतर नाटकाले करतात मोबायलार एक कॉल करतात ग्रेस्त मनशाक गी आनी कोणा आनी कॉल करता आसतना काले म्हणटा सडनली व्हिडियो कॉल जाता ते आनी व्हिडियो कॉल जातना जावं पुरो वस्तूंतली बायल मनशां चेडवां दिसतना डान्स करता हे कॉल रेकॉर्ड जाता ह्या मनशाक तुका कॉल बंद करूंक जायना कोणें काडला आतां तुका जायते जाण पाद्रे सांपोवन पडल्यात जायते जाण बिजनेसमॅन सांपोवन पडल्यात बरे बरे तरणाटे सांपोवन पडल्यात आनी कितले जाणांनी जीव घात करून काणी गेला वता गी गोच जायना आदले बडी कोडयाळ तो
तो एक मेलो असो बावा कॉलेज मोहम्मद मोहिदीन बावा तसो भाऊ न्हंयत पडून मेल्लो उडलो एंत हनी ट्रॅप आनी ते रेकॉर्ड जाता आनी ते काले करतात ही व्हिडिओ परते परते जावन सांगतात ताका ब्लॅकमेल करतात इतले पयशे घाल नाजाल्यार ह्यो व्हिडिओ इंटरनेटार घालता फ्रेंड्साक धाडटा भियोन 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 लास्ट सत्यानाश कितलेशे तरणाटे चेडे आज ड्रग्स आमी म्हणटा मागीर मोबायलार गेम क्रिकेटीची बॅटींग तें बॅटींग हें बॅटींग म्हणटा फादर कितलो बरो हुशार चरको तो तेजळा कितलो बरो भुरगो मिसाक येतलो पुरो वाड्यान बरो आसलो आनी कितें आज काल जाला म्हणना त्या फादर जेरुसलेमांतल्यान जेरिको पुसोवंक चड वेळ ना सिंपल थोडे फाटी तूं सूख करता की आनी एकलो सूख करता तुका पातकान घालता की पासान घालता गोत्तू ना आनी थंय आमी शिरकत हांव तो स्वराज आतां शिरकलो ताका पुरा लागाड काडून ते घेवन गेले जायते फाटी आमी शिरकत हांव ओल्या पासान मोगाळ भाव भयणो आनी राखयचे आमच्या भुरग्यांक आमच्या चेडवांक आमच्या तरणाट्यांक आनीच राखयचे खेदाळो हो पास म्हणटा सांगूंक जायना ताका गोत्ता आसलें की हांव जेरुसलेम येतना मोदें तो डेंजरस रस्तो म्हणटात पंडीत म्हणटा तो डेंजरस रस्तो जाल्यार तो तरी येता म्हळ्यार देवाची कृप पासून केदाळ एक मनीस ह्या रस्त्यार संवसारी वळण्याक संवसारी वडण्याक असो प्रयत्न करता की त्या वाटेन चलता की केदाळ तो नाश जाता म्हणून कोणाच्या हातान शिरकता म्हणून कसो तसो विभार जाता म्हणून आमकां सांगूंक जायना बेची पुताची काणी आमकां गोत्ता न्ही इतलो ग्रेस्त मनीस तो इतले पुरो बापायन दिलाय पुरा सांडून गेलो एन्स जेरिको संवसाराच्या शब्दांत मुखार या आमी ही स्टोरी जाली थंय पुरो जालो आनी ताच्या उपरांत जाल्लें गणीत आनी थंय पडून वळवलो आसलो हो जावंक पुरो आमचो तो भाऊ आमचो तो पूत आमचो सजारी आनी पयलो कोण येता थंय सोर ताका पुरो जालें सोरान जालें ताच्या उपरांत ह्या जाग येता आनी लेवीत येता ते पळोवन वेतात निमानो सामान्यगार 3 तत्वां आमचे मुखार तीन दवरल्यांत आज संवसारांत ही 3 तत्वांचे मनीस आमकां मेळटात 3 जिविताची शैली आमी म्हणटा पयले सोर आमी म्हणलें न्हू की सोराचें चिंतप कितें सोराचें चिंतप कितें म्हजें आहा तें म्हाका तुजें आहाय तें म्हाकाच म्हजें आहा तें म्हाका म्हजें तुका दिना तितलें न्ही तुजें आसलें म्हाकाच तशें न्ही केल्लें सोर आयिल्लें तांचें जालें कितें जालें सांगता त्या मनशा कडेन कितें जालें पुरा धरलें तें गेलें मान म्हणून आज कितले जण आमच्या मदें ना जाले तांचे 1 रुपया सुटून येता तांचो 1 रुपया सुटून येता फ्री मेळ्ळ्या दुसऱ्याचे फारावंड खाले करून मोस म्हणून पुरा घेतले तांचो 1 सेंस जागो 1 इंच जागो सोडून येता उरल्याचे हारावंड काडून घेतात आनी हाचे वरवीं कितले घुसपोट गोंदळ कितली कुटुंबां मोडून पडल्यात न्ही गे वैमू कितले बरे बरे संबंद मोडून पडल्यात वैमू आज म्हजी एटिट्यूड हेंगी सोरा भुरगीं म्हजें आहा तें म्हाका दुसऱ्यांचें फरचें दुसऱ्यांनी बरें जावन वचो खंयचे मनी करता सगळें घालचें नाश करचें सोराचें चिंतप दुसरो जावन आसलो ते लेवी आनी ह्या जागतय तांचें चिंतप कशें म्हणल्यार तुजें आहा तें तुका म्हजें आहा तें म्हाका तुका आनी म्हाका संबंद ना तुजें आहा तें तुका तूं पडोवन म्हणलां तुजें तूं पळोवन घाल गे म्हाका कांय ना म्हजेंच आसा तें चिंतप कितले जाण आसात न्ही कुटुंबांत जी येतना तुजें तुका तूं जाल्यार कर एकाच तो कुटुंबांत थोडे आमी पळयल्यात 2 रान्न्यो आवय सेपरेट करता माय सेपरेट करता सूण सेपरेट करता एकलो पूत तिशीन एकलो पूत तिशीन ल्हान आसतना ते दोगी पूत आवयच्या कुशीन मम्मी म्हजी मम्मी म्हजी मम्मी म्हजी मम्मी म्हजी ओण काण घेवन आनी कालें पुरा त्यात मम्मीच्या बशेंतले पुरो काण उश्टें जाल्यार प्रॉब्लेम ना आतां मम्मी म्हातारी जावन चूर शिंपी गेले खालें गे मम्मी तुजें तूं आलें ना पुसूंक जायना ल्हान आसतना मम्मीचें म्हाका मम्मीचें म्हाका मम्मीचें म्हाका मम्मी मम्मी म्हजी आज मम्मी तुका हांव न्हिदोंक राती तित्त मम्मी म्हातारी जाता धाकट्या पुताक तूं काणें वांटो इल्लोसो चड मेळ्ळा तूं पळय तूं काणें मेळ्ळा तूं पळय मम्मीचें भांगार मेल्या उपरांत तूं काण घे तूं पळय तुजें तुका म्हजें म्हाका तिसरो सामार्यगार ताचें चिंतप भारी बरें भावा
म्हजें तुका तुजें म्हाका म्हजें तुका तुजें म्हाका म्हजे लागीं आसा घोडो म्हजे लागीं आसा पयशे म्हजे लागीं कितें आसा इल्लेशें तें तुका दिता हांव तुजे लागीं आसा तुका दुखलां तूं बरो नाय तें पुरा कश्ट आतां हांव काडून घेता आनी ताका ताच्या घोड्यार तो घालता ताच्या जनवराक घालता आनी तो ताका चिकित्सा दिवंक व्हरता आज आमचें चिंतप कळ्ळें सोरा बरिंगी म्हजें म्हाका तुजें म्हाका ह्या जाका बरी लेवी बरी तुजें तुका म्हजें म्हाका गरज पडटा मागीर म्हळ्या ह्या समारिया घरा बरेंगे बाबा भयणी तूं कश्टांत आयगी नो प्रॉब्लेम म्हजे कडेन कितें आसा तुका इल्लो आदार करता तुका तां करल्यार मागीर जाल्यार इल्लेशे पाटी म्हाका दी हांव कश्टांत हेल्प कर म्हजें आसा तुका तुजें आतां म्हाका येत गे चिंताप आसत गे चिंताप न्ही गे आज वोण कावचे सोडल्यार दिवचें बरें बारी अप्रूप नात म्हूण सांगना हांव आसात आज इतले पटी आमच्या कुटुंबांनी जाग्या पासूनच लढाय सोडल्यार पयशा मजून कितें लढाय सोडल्यार उरलें कांय ना थोडे आमी चिंतचें जर आसलें बऱ्या तरेन वांटून काडून गेल्यार समाधान आमी चियेल्यार वय मू समाधान आमी चियेल्यार मरतना रडची गरज आगी पद क्लिप फर्नांडीस ताणें मस्तूर शर्मा मस्तूर पडटा म्हणा गे मेल्या पुरान येवन बॉब घालतात की मोड्याक बरे शूज बरे मस्तूर बँड सांगलांगी ते सांगलांगी आनी कितें गेलांगी न्यूज पेपरार घालांगी ती दायजी वळार घालांगी खंयचे कर्मांग हें तेंगा आमची मर्याद काडची मू कितें उलयलें म्हणटात जीव पुनगा बत्त तूं तुजेर इत्ते तुले वा नाटका मर्याद कोणाची आमची मर्याद आमी सोगळावची न्ही गे वय मू तेका आमी सांगलें आमकां मेल्या उपरांत सगळ्याक सस्ताचें सूख जाय सस्ता सूख मेळायचें जाल्यार आमी समजून काडून घे आमी देवान विसरून काडली पर्जा विसरून काडली पर्जा रायाळ पर्जा आमी ताचे दायची कित्याक आमी विसरून काडल्या सोम्यान आमकां विसरून काडला ताची मात कार्यां लोकांक तिळसूंक आनी जेजून म्हणलें तें उतर न्ही तुमची मात कार्यां पळोवन देवाच्या नांवाक ती महिमा दिवं दी आज आमचे मात कार्यां पळोवचें गे साईबा आज ना सावासाने बोटची हा बाय म्हणा आज ना बाय येबा वय मू आनी परत सावा सावन दिये आ नोटी बोटची आर आनी प्रेंगलात सोम्या म्हाका पाव कोलो पाव घे कोलो ब्रेड घे देव तुजना पूण सोम्यान आनी एक अवकाश हर एक तोच दिसता आमकां येता मोगाळ भाव भयणो त्या खातीर हे नियाळ हांवें सांगलें तो मनीस जेरुसलेमान जेरिको एका टायमार बरो आसलो देवाचे कृपे आसलो पूण संवसारीक बुल्यान लागून जेरिको म्हणल्यार त्या संवसाराच्या कोणाच्या कोणान पडून आमचे भाव भयणी कितले जाण आसात आमी कितले जाण आसा न्ही त्या खातीर जेरुसलेम म्हणजे ती कृपेचो जागो बेसांवाचो जागो तो जावन आसा सोम्याच्या सांगात पावन ते सोदया आमी आनी केदाळ हें जाता खंडीत जावन आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान बरेंपण आशिर्वादां सगळीं मेळटलीं मागीर तें सोदून आमी वेलांकणीकय आनी थंय हांगा वचचें म्हणना सदां भक्तांक मान करचें आमचें काम आमी केल्ली आंगवणी तिरचुचें आमचें काम तें हांव ना म्हणना पूण थोडे बडे आमचे पितीसपणे खंडपाट जातात तो थंय गेलो खंय हांगा गेलो खंय आनी कितें तो ब्रदर खंय हो पाद्राप खंय ना खंय ना वचू तो पूण ताचे पयलीं आमकां दिल्लें हांवें आसलें बरें करचें काम ल्हान जावं दी व्हड जावं दी तें करया ताका वेळ घडिना लुकाचो वंजल हांव चिंता लुकाचो वंजल 11वो अध्याय व्हळ 22 थंयसर एक घडीत घडटा तें घडीत जावन आसा जेजू जेजू अशें येता आसतना लुकाचो न्हय मार्काचो वंजल जेजू येता एक दीस भूक लागता भूक लागल्या वेळार ताका एक रूख दिश्टी पडटा कसो रूख तो अंजुराचो रूख दिश्टी पडटा वय मग आनी तो अंजुराचो रूख दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू अशें पळयता लागीं येता खोले सोडल्यार कांयच ना खोले वा दिसताच पूण थंयसर एक आमी चिंतिचें देवाचें उतर म्हणटा
तो जावन आसलो वेळ न्हय अंजुराचो ऑक्टोबरांत आंब्याचे रुको वचून आंबे दी म्हळ्यार रूख दिताय ताका सिजन आसा आतां 12 म्हयने मेळटात आले तर सायंटिफीक आले बरें कन्न खाले ताका रूस पद काही येना त्या फ्रूट केदळे फ्रुट्स खंयची मेळटात आमी ल्हान आसतना सिजन आसलें आंब्याचें सिजन आमच्या पणसाचें सिजन तें एक सिजन आसलें वय मू सिजना प्रकार आमची मार्गाडीन जियेतली कोणाक खंयचे प्रॉब्लेम नासले गांठी दुखू शुगर बीपी कांय नासली कित्याक आमचें फ्रूट तशें आसलें आनी त्या देवाचें उतर म्हणटा तो जावन आसलो वेळ अंजुरा दिवचो न्हय पूण जेजू पळयता जेजूक राग येता आनी शिराप घालता आनी नेक्स्ट दीस पळयता तो रूख तूं सुकोवन वता मरोन वता जेजू गोत्तू नासलें गे तो काळ न्हय वेळ न्हय आनी तो फूट सोदून येता हांवें तुवें केल्यार ओके आमी बुद्धू जेजू गुच्चोवनाय आनी तो एक संदेश आसा आनी तो एक अर्थ आसा ह्या घडींत तो अंजुराचो रूख जावन आसा इस्रायल लोक क्रिस्तांव लोक देवान वेंचून काडलो लोक आनी देवान वेंचून काडले लोक इस्रायल लोक आनी क्रिस्तांव लोकांनी देवान वेंचून काडले म्हळ्यार आमकां फळ दिवंक सिजन ना वेळ घडी ना हर एक दीस आमी फळ दिवंक आसा त्याच खातीर देवा पवित्र आत्म्याची फळां आनी देणी आमकां दिल्यांत वेळ घडी ना आमकां शुक्रार आयतार सोमार 11 वरां 12 वरां संजे 4 वरां वेळ घडी ना दीस ना आमी हर एक दीस पवित्र आत्म्यान बरयल्ली सोम्याची दाय जी आमी सोम्यान वेंचून काडली हर एक दीस हर एक घडी आमी जिवितांत फळ दिवंक आसा फळ दिना जाल्यार रूख सुकलो सर्गींचे राज आमकां सुकता मोगाळ भाव भयण हांवें म्हणलें 2 संगती एक बरें करया आनी एक बक्षिया ही 2 संगती आयल्यार सर्गींचे राज दायज आमचें जाता ना जाल्यार आमकां तें मेळचें ना कितले मागणे कर कितले कडेन वच कितले दान धर्म कर नथींग डुईंग यू हॅव नॉट डन द विल ऑफ माय फादर आनी आतां दिंबी घालया कुरपा आनी बोळ आमी मागया थोडो वेळ मौनपणी हांवें सांगलें तें सोराचें चिंतप ह्या जागाची चिंतप आनी सामारियाची चिंतप खंयचें चिंतप म्हाका म्हज्या जिवितांत हांव पाळना आसा पूण सोम्यांक जाय सामारिया घराचें आमच्या हात आमी जोडया दोळे आमी धांपया समर्पिता जेजू म्हजें जिवीत म्हजें चिंतप म्हजें उतरां म्हजें काम म्हजें बरेंपण म्हजें खोटेपण म्हजें कुटुंब म्हजें मागणें सगळें समर्पिता तुज्या पांया तळा तूं आशेताय हर एक दीस हर एक घडी हर एक दीस हर एक जिविताची क्षणां हांवें बरें फळ दिवंक ना जाल्यार त्या अंजुराच्या रुखा बरी म्हजें जिवीत जायत सोम्या म्हाका आशा आसा सोम्या म्हाका आशा आसा फळां बरी जावंक तें फळ दिवंक ती रूस आनी एकल्याक दिवंक दी म्हाका करपा उक्ते कर म्हजें काळीज उक्ते कर म्हजें कान उक्ते कर म्हजे हात म्हजें काळीज मन सर्वस्व समर्पिता जेजू समर्पिता जेसु मोचे है जीवित समर्पिता समर्पिता जेसु मोचे है जीवित सांडून पत्की चीडे नेतर म्हाका तुक सांडून पत्की चीडी नेतर म्हाका तुक गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मोचें दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मोचें दिता तुका गे सोमिया
दिता तुका गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज मोचे दिता तुका जिणेंतल्या घडींतां एक सुरो हांव जाला निरासपणांत हांव आसा तोच मोसो बरवसो दी तूं म्हाका आसरो वचून म्हज्या आत्म्याचो गे सोम्या गे तूं म्हाका पुटाम काळीज मोचें दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मोचें दिता तुका वय सोम्या इतले अवकाश म्हज्या जिवितांत तुवें फोव केल्यार जायते पटी हांव सुटला त्या खातीर म्हजें काळीज हांव समर्पिता म्हजें मन म्हजें कुटुंब म्हजें जिवीत म्हजें काम म्हजें बिझनेस सगळी लोक जे कितें मागणें आसा जे कितें इरा तें सगळी तुका समर्पिता मौनपणी पातयेवन तुज्या कृपेचेर तुज्या आशिर्वादाचेर तुज्या बेसांवाचेर तुज्या हजरपणाचेर संसारीक कुशालाय सोम्या हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो पातकाच्या जाळांत हांव आसरोण आसा सोम्या काकूळ मुचेर तूं दाखय गे सोमिया गे तूं म्हाका जिवीत मोचें दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका जिवीत मोचें दिता तुका घडीभर मौन रावन सगळी आमची मागणी आमची तेसांवां जांपूर आमच्या कुटुंबाची ह्या कोणाक आमी बासयलां तुमचे पासून मागता म्हणून आमकां गरजेचे विशयी जांपूर पिडा रेन झगडे संबंध जायते पडी आमकां देदस्पर करता आनी ताका आन्सर एकच सोम्यान सांगलें मागा तुमी घेतल्यात बडे ह्या उक्ते जाताले सदां मेळटले ते सकाळ जमाना दवरून आमची सगळी मागणी त्या सवां सोम्यान ताच्या शिसांक शिकयलें मागणें आमकांय सोम्यान तें शिकयलां ते सभावार्थान सांगात आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे राज समका येवं तुजी कशी सगार जाता तशी संवसारान सा आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची दुपात खां बोगस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दी नाका पूण वायटान न्हिदू आमकां निभा मोरी जावन आसा आमची माय तिच्या भुरग्यां पासून हर एक दीस ती मागता आनी देवाची बेसांवां तिच्या मागण्या दोरी आमकां फोव जाता त्रयेक देवाक लागशिल्ली मनीस म्हणल्यार व्यक्ती म्हणल्यार ती मोरये तिच्या मजतीन आमी मागया नामान मरिये कृपेन भरले सवी तुजे संगता स्त्रिया मदें तूं सदैव
आणि सई forth Jesus. भाग्यवंती मरिया देवाची माई, आम्हा ओप्या गाती विनंती कर, आता आणि आमच्या मनुष्यकाळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वथा आमेन. Ora sacramenta sustainaman करूया पूर्वीला त्या रूपापोला नवयोरीती अदया सर्वोन्वेच्या Uscătrisvia Babartaci Botimia Zăsevapa Zăsevuta Stutiza Potvi măima săsna Eka starea sita Upadogacha spirita Samaksami navarta Amen. Ratuya हे देवा विजय सक्रमेदाका तुझ्या कष्ट जोगरास तुझ्या आमका सोडलाय तुझे सोडवर सफळ दास आमचे दया आम्ही बघी सारखो तुझे कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आम्ही मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेतन रास करताय ससनाच्या ससना आमेन. मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सगळींच्या तुवें केल्ल्या उपकारा तुझे आयको तुझ्या वांटो घेऊन मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सगळींच्या तुवें केल्ल्या उपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवण तुमचे सोबे आसो जेजू ख्रिस्त ते सान बापाच्या भक्तिकानो ब्रेस्तर म्हणल्यार आसतना उडासो आत्तोचो गांव आत्तोची फिरगज कित्याक पवित्र तळार येवन इल्लोसो वेळ करशिल्ल्यार हे मागण्या केल्यार आराधनान भाग घेतल्यार खालेंगी एक सुख संतोष समाधान ह्या जाग्यार मेळटा. तीस आशा आवडे दोन हांगासर आमी आयल्या लॉरेन्स बापाक मान करता आसतना आमच्या जिवितांत ताचे प्रेरण काण घेवन हांगासर आमी आयले आसतना ते प्रेरण जावन दी दुबळ्या धाकट्याची सेवा
पेल्याच्या सेवे खातीर आमचे कान दोळे हात काळीज उक्ते धरूंक आयचे देवाचे उतर आमकां आपोवणे दिता. हे मेसाचें बलिदान बागेत आसतना ही कृपा आमी मागया. सान लॉरेन्स बाबू आमचे बसत मागोवन दी. प्रत्येक जावन जून जुलय ऑगस्ट हो सिजन आसतना बायलो लोक परगांवांनी वावर कसो लोक हांगासर येता. प्रत्येक जावन तांचे पसोती आमी मागया. तांच्या वावरा पसोत तांकां देवाचें बेसा प्रत्येक जावन भलायकेचें देणें देव तांकां फावो करून मागून ह्या मिसाच्या बलिदानान भक्तीपणी आमी भाग घेवया. आनी मिसाचें बलिदान फावो ते बरी बेडोवचे खातीर आमकां आमी आयतें करया. जायते पडी उतरांनी कन्यांनी चिंतनांनी देवाक आनी एकामेकाक आमी दुखयलां. आमी बोगसने मागया. हांव पातकी सर्पुदाद देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जाय तितली पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे वस्तास अवकार मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करातून प्रार्थना मागता. सर्वपिता देव आमची काकूळ करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेडून भाग्यवंत लोरे सुरपाळाच्या सेवेन विश्वासी राहून आनी रक्तसाक्षीचे कस मरण सुसून मैमे सांग पावलो
ताच्या मोगासारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बळ दी. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जी तरच वडके सलयता ससनाच्या ससना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. इजिप्तांतली भायर सरली इस्रायल प्रजा 3ऱ्या म्हयन्यांत त्याच दिसा सिनायच्या अरण्यांत येवं पावली. रेपेदिमा तावन भायर सरून सिनायच्या अरण्यांत ती आयली आनी थंय तांणी पर्वता मुखार तंबू मारलो. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, हांव तुजे कडेन उलयतलों तेन्ना लोकान तें आयकून तांणी तुजेर सदांच विश्वास दवरचे खातीर हांव एक दाट कुपांत तुजेशी येतलो. मोइजेन लोकांची उतरां सर्वेस्पराक सांगलीं. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, लोकां लागीं वच आनी आज आनी फाल्यां तांकां शुद्ध कर. तीं आपली मुस्तायकी दिवं आनी 3ऱ्या दिसाक तयार रावूं, कित्याक 3ऱ्या दिसा हांव प्रत्यक्ष जातलो. 3ऱ्या दिसा फांत्या फारार गडगडो आनी जगलवणें जालें. एक दाट खूप पर्वताचेर आयलें आनी कोंबाचो व्हड आवाज आयकलो. तंबांतलो सर्व लोक भियान तरतरलो. तेन्ना मोइजेन लोकांक तंबांतलो भायर हाडलो आनी तांकां सर्वेस्पराक मेळोवंक व्हेलीं. तीं पर्वताच्या मुळांत उबी रावलीं. सगळो सिनाय पर्वत दुवरतलो, कित्याक सर्वेस्पर ताजेर उज्या रुपार देंवल्लो. दुवर एक आकट्यांतल्या दुवरा परी वयर सरतलो आनी सगळो पर्वत सरकोस हाल्लो. कोंबाचो नाद व्हड जायत आयलो. मोइजे देवा कडेन उलयतलो आनी देव गडगड्याच्या आवाजान ताका जाप दितलो. सर्वेस्पर सिनाय पर्वताच्या शिखराचेर देवलो आनी मोइजेक शिखराचेर येवंक ताणें सांगलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. मान आनी व्हडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदीं तूं सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा. भोवमान आनी व्हडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदीं तुजें महिमे बरीत पवित्र नांव. भोवमान आनी व्हडवीक तुका ससनाच्या ससना. मान आनी व्हडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदीं तूं सर्वेस्परा तुज्या महिमेच्या पवित्र मंदिरांत. भोवमान आनी व्हडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदीं तूं तुज्या राजवाटकयेच्या पाटार बसलेल्या. भोवमान आनी व्हडवीक तुका ससनाच्या ससना. मान आनी व्हडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदीं तूं केरुबांचेर बसून पाताळी पर्यंत दिश लायतेल्या. भोवमान आनी व्हडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदीं तूं सर्वेस्परा आकाश मंडळेर निवास करतेल्या. भोवमान आनी व्हडवीक तुका
ससनाच्या ससना मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससना मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससना Alleluia, Alleluia, Alleluia. सदिव तूं बापा सर्गा संसाराच्या धन्या कित्याक सर्गींच्या राजाचे गूढ ल्हानांक तुवें उगडल्याय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. उपरांत शिस फुडें येवन जेजू लागीं विचारूंक लागले, तूं तांचे लागीं ओपारींनी कित्याक उलयताय? ताणें तांकां जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचे गुट समजूंक तुमकां फावो जाला, तांकां फावो जावंक ना. जाचे लागीं आसा ताका बरोवन वमतसर दितले, जाचे लागीं कांय ना ताचे लागीं आसलेले सयत काडून व्हरतले. देखून हांव तांचे लागीं ओपारींनी उलयतां, कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना, आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना. अशें तांचे थंय सिद्ध जाता इजायाचो प्रवाद. तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजोवचें ना, दोळे सोडून पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना, कारण हे परजेचें काळीज दाड्डें जालां. तांचे कान जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडल्या धांपन, ना तर तांच्या दोळ्याक दिसतें, तांच्या कानाक आयकतें, तांच्या मोतीक समजतें. अशें म्हजे थंय ते पाटी परतते आनी हांव तांकां घोवन करतलों. पूण बागी दीस असले तुमचे दोळे, आयकोंक सकत असले तुमचे कान. सतस हांव तुमकां सांगतां, सबार प्रवादी आनी भाग्यवंत तुमी पळयता ते पळोवंक आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले, पूण तांकां तें आयकूंक मेळोंक ना. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय सन लॉरेन्स बापाच्या भक्ती गानो सकाळीं उठ्ठाना चिंतलें, आज आत्तूर नोवेनाक वचूंक आसा, मीस बेडोवंक आसा, आराधना करूंक आसा, लोक आसचो ना कित्याक म्हळ्यार तितलो पावस. पूण पळयतना ही घर बंद जालें आतां देवाक अर्गां. न्ही पुरा तयारी कर, नाका लोक ना जाल्यार कोणाक शर्मावन येवचो. आंतोनी बरी मासलेक, आंतोनी सांत आंतोनी कोण एक करा म्हूण दर्या लागीं वचून मासलेक शर्मावन दितलो खंय, मासल्यो पुरा वयर येवन पळयतल्यो खंय, देवाक अर्गां दितल्यो खंय. पूण देवाक अर्गां मासलेच्या बदलाक लोक मरून आसा. प्रत्येक जावन हांवें वडलसो म्हणलें, हे जुलय ऑगस्ट पर्यंत येता आसतना आमचे भायर परगांवांत वावर कशे भाव भयणी गांवांक येतात, कुटुंबां सांगात इल्लोसो वेळ करची या, इल्लो वेळ सांगाता करची या, तशेंच सांगाता कडेन मेळया म्हणून. आनी ताचे सांगाता एक तांचे प्रोग्राम आत्तुरेचे हांगा मीस बेडेचे बांतो ह्या पुऱ्या भक्ती कार्यांत भाग घेवचे तांचे एक कितें तांणी बसयलां दिवंक आसा, ते गार एक संतोशाची गजाल न्ही. तुमचे पासून स्पेशल आमी मागता, उरल्या पासून ती मागता, पूण एक 2 म्हयने ते येतात न्ही, तांचे पासून स्पेशल. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आमचो देव संबंदाक मोल दिवचो देव, संबंद बांदचो देव, संबंद तुटोवचो देव न्ही, पूण संबंदांत सुकल्या वेळार इल्लें पानिशमेंट दिवचो देव. वडोवचो म्हणलें आमच्या पोरण्या सल्ल्यांत देवाक तशें पट्रे केला, देवाचें पिंतू तशें दिलां, इल्लो शिक्षा दिवचो देव, बारीकपण घेवचो देव. अशें म्हणटा आसतना खंडीत जावन आमचो संबंद आमच्या देवाचो संबंद ताच्या रागाच्यानी व्हरतो, लोकांचो मोग ताच्याकी व्हरतो. कित्याक तशें जावन आसा ताचें एक नेचर आमी म्हणटा, स्वभाव म्हणटा, तें आयच्या वाचपांत आमी पळयलें.
पयल्या वाचपांत आयकले प्रमाणे निर्गमन ग्रंथ आतां लोक इजिप्तांत भायर आयला 430 वर्सां इजिप्तांत इस्रायल लोक कश्टतलो आनी ताका भायर काडूंक प्लॅन केल्ले मोइजेक ते धाडले आरुणाक धाडले आनी तांकां थंय जावन आतां भायर काडलां आतां तांची पयन सूर जालां खंय पावल्यात आतां सिनाय म्हळ्यार त्या गांवांक मारुभुमी थंयसर पावल्या आनी थंयसर पावल्या म्हळ्यार ताचे पयले लोकांनी मस्त प्रॉब्लेम जाला थंय दुर्सल्यात मोइजेक दुर्सल्यात शिराप घाला आनी खाले कितें बरें केलां म्हणना देवाकी राग येयला परते तांकां खाण दिलां तांकां रक्षण दिलां सुर्याची किरणां तांकां लागून हाडले बरी रातीक उजवाडात रक्षे बरी चंद्रेम जावन मोडाच्या कुपांत खाले पुरा कर्ण ह्या देवान तांकां राखला म्हणना पूण आज आयकल्लें आमी उतर निर्गमन ग्रंथांत 19 अध्याय थंयसर लोक आतां सिनाय पर्वताच्या आसपास येवन रावला आनी देवाक एक आशा जाली म्हजो लोक न्ही म्हजी परजा न्ही पळया वचून पळया मेळया मोइजेक आपूण म्हणटा अळे तुज्या लोकांक तयार कर तांकां सांग हांव मेळोंक येता म्हणून शुद्ध कर तांकां नांवूंक सांग तांचे वस्तू रुदूंक सांग पळय कितले सिस्टमॅटीक तांकां नितळ जावंक सांग नांवूंक सांग शुद्ध करूंक सांग वस्तू पुरा बरें घालूंक सांग नितळ जावंक हांव तांकां मेळोंक येता पण मेळोंक तितलो स्लाब न्ही आनी ते मेळोंक आमच्या आयकलें मू गडगडे झगलांनी आवाज आनी खोले पुरा खोले भिरांतीचें वातावरण तें आनी देव येता मेळटा मोइजे कडेन उलयता आनी मोइजेक सिनाय पर्वतार आपयता हें जावन आसा तें एक जाल्लें एक ते घडीत थंय पूण मोगाळ भाव भयण हांव सांगलें आमचो देव कितलो रागिश्ट देव जावन दी कितेंय कर दी संबंदाक मोल दिता कितलीं जाणां संबंदाक मोल दिता आमी राग आयल्यार म्हणटा हांव तूं म्हजो पुतूच न्ही म्हणटा हांव न्ही रागांत तुजो म्हजो म्हणतलें बरें आसलें तुजे वडील संवसारार ह्या आसपासांत ह्या वातावरणांत म्हज्या शेजारा तोंड उखलूंक म्हाका जायना वय मू थोडे भुरगीं तशींच करतात आवय पण सांगलें आयकनात पूण देवाचें एक नेचर पळया गे तुमी कितलो अपूर्व इतलें पुरो लोकांनी केल्यार तांकां सोदून येता तो आनी किर्तनगार म्हणटा कितलें अपूर्व तो म्हणटा म्हळ्यार किर्तन 121 अशें बरयता जो तुका राखता तो निदाना इस्रायला उडास दवर तुमी कितले काळे केल्यार तुमी चिंता देव ना आतां इजिप्तान बरें खावन जेवण आसलें हांव खंय गेला हांव देव थंय पियाव मेळटलो लसूण मेळटलें मांस मेळटलें आनी कितलें काम दिलें प्रॉब्लेम ना पोटा घट्ट मेळटलें हांगा कांयच ना मारुभुमी उदक ना खावंक ना आनी कितलें दुश्मन तो म्हणटा इस्रायला जो तुका राखता तो निदाना इस्रायलचो राखणो निदाना झेमेना सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा बुजवण्याची उतरां न्ही गे देवा विशांत किर्तनगार म्हणटा आमी चिंता थोडे पडी कश्ट येतना देव खंय गेला काय इतलें मागलें इतलें वाती पेटयलें इतलें दान धर्म केलें आनी कितें केलें न्हीद लागी झेमे लागी किर्तनगार म्हणटा बाबा भयणी तो झेमेना तो निदाना तुज्या उजव्याक तो आसा शांत तो आसा तुज्या जिवितांत कितें पुरा काळें पुरो घडटा हाळे तो पळयता तो ताच्या वेळ घडीक तो रावता ताचे वेळ घडीक तो रावता हबाकूक प्रवादी बरयता गॉड विल बी वेट गॉड विल बी लेट बट नेवर विदाउट कमिंग तो इल्लो वेळ जावन येवंक पुरो पूण हें नासतना तो रावचो ना इल्लो वेळ जावन येताच तो थोडे फावटी चिंता आमी खालें कितें म्हणून इस्रायल लोकांनी तशेंच केल्लें आनी आमचो देव पळया ताका लोकांक सोदून येता मोइजेक मुखार घालता उलयता तांकां म्हणटा नितळ रावंक जावं वस्तू दिवंक जावं शुद्ध कर तांकां आनी त्या खातीर पळय की मिसाच्या बलिदानांत कुंभार काणगेचे पयलें ते साखरी बीज भेटोवचे पयलें आमी कितें करता सुरू जावन बापाचे पुताचे काडल्या उपरांत हांव पातकी सांगता आमचे अंतस्करणाची पातकां जर तर कितें म्हणजे आसा जाल्यार व्हडलीं पातकां न्ही ल्हान ल्हानशीं पातकां ताचे बॉक्सान मागून शुद्ध जावन देवाचें उतर आयकता मागीर कुंभार काण घेता थोडी चिंतीत हें पुरो खाल्याक वेस्ट आयले पर्यंत कुंभार दिवन सोडूं जायना 1 घंटा ते पाद्र्या बांद इंट्रोडक्शन दिवचें आनी कोणाचें फेस्ताचें इंट्रोडक्शन पाद्र्या पासून शर्माव खाल्याक जाय जालो कुंभार वय मो डायरेक्ट दिजे सोडीचे आमचो टायम वेस्ट ना पाद्र्या पासून टायम वेस्ट ना पळय देव कशें सेट करता पळय इस्रायल लोकांक भेटो घेवच्या पयलें कित्याक आमचो देव पवित्र इस्रायल प्रवाद्याक दर्शन मेळ्ळ्या वेळार 3 पटी तो बरयता पवित्र 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 ताका आयकल्लें 3 पटी पवित्र म्हळ्यार हायेस्ट पवित्र
हायेस्ट पवित्र तो देव ह्या पातकी लोकांक मेळूंक येता म्हणटा आसतना कितली तयार तो करूंक सांगता मुगाळ भाव भयणो. तो जमेना तो न्हिदेना तुज्या जिवितांत कशें आसना भिये नाका भावा भयणी. थंयसर दिश्ट घाल कित्याक पर्वताचेर हांव दिश्ट घालतलो देवाचेर हांव दिश्ट घालतलो थंय जावन येता म्हजो आधार. आनी हेचे शुभ वर्तमानाक ह्या वंजलांत मातये वाचो वंजल 13वो अध्याय आनी 13वो अध्याय मातये वंजलांत ओपारीचो अध्याय आमी म्हणटा थंयसर जायत्यो ओपारी आमकां वाचूंक मेळटात. मातेवाच्या वंजलांत ओपारी सोदीचे जाल्यार तेणे येना वचनाकात डायरेक्ट 13वा अध्यायाक वचा. थंयसर लगभग 7 ओपारी जेजून सांगल्यो मातेवान एका फाटल्यान एका बरयल्यात. आनी आयचे एक सवाल शिसान विचारलें जेजूक कित्याक म्हळ्यार ताणें एक ओपार सांगली वंप्याची ओपार. ओपले थोडे फातरा मदें पडले थोडे कांट्या मदें पडले थोडे सुकी सुवातेर पडले थोडे बऱ्या सुवातेर पडले अशें पूर एक्सप्लेन करता. मागीर शिष्य येवन विचारतात आयचे सवाल आमचे लागीं सोमा उलयताय तूं तांचे लागीं उलयतना गादी बिदी बरो सांगताय तूं. गादे मातो म्हणटा न्ही गे कन्नडान सांगणी आसा न्ही गे ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. कित्याक म्हळ्यार तो गादे बरयल्लो सांगलो मनीस जाणवायन आनी अणभवान म्हणलें तें उतरां. ह्या दिसांनी गादे सांगूंक बारीक कश्ट. पयर एका बायल मनशांनी सुळ्याची बायल मनशां कालेंगे गादे सांगलें बेला जेन्ना जास्त काले काले म्हणलें आनी ताका कितले ताका गादे सांगतना बारीक केअरफूल जायचे. आनी ताका जेजूक सवाल विचारतात हो पारीन तांकां कित्याक उलयताय आमचे लागीं डायरेक्ट उलयताय न्ही. आनी जेजून दिल्ली अपूर्वाची उतरां पळय गी. तुमकां तें अवकाश दिला देवाचें राज समजून काडून घेवचें ताचें उतर समजून काडून घेवचें पूण तांकां दिवना तांकां ती समजोवणी दिवना. आनी ताचे उपरांत सांगलें उतर सकबार जाणें म्हाका कोट केल्लें आसा. फादर मातेवाच्या वंजलांनी आमी अशें आयकल्लें आसा आल्ल्यांक आणकी दितले नातल्यांचे आल्लें खाण वेतले. सूख न्ही गे फादर ग्रेस्तांक आणकी दिवचें गे दुबल्यांचें खाण सोन वचचें गे सोमा मते ऐकलो वंजल आल्ल्यांक आणकी वमतुशे बरी भोर नोमतुशे बरी दितले नातल्यांचे ताचेर कितें आसा तें खाण व्हरतले. सूख न्ही गे फादर. मुगाळ भाव भयणो हें उतर बरयतना सुम्यान सांगतना संवसारी ग्रेस्त गायची न्हय पयशांची न्हय भांगराची न्हय आस्तीची न्हय. सुम्याचें एक एक उतर तो डीप मिनींग गुंडाळ्याचे अर्थ आसात हांगा अर्थ जावन आसा सर्गीच्या राजा पसून कोणाक समजून काडून घेवंक आसक्त आसा गी सत सोदून कोण पुराव येता गी तसल्याक आणकी अवकाश मेळटले सत मेळटले देवाच्या राज्या विशीं समजोनी मेळटली. हय मू समजून मेळटले. जायती एग्जाम्पलां तुमच्या मुखार हांव दवरतां. सामारीची स्त्री जुवांच्या वंजलान 4थो अध्याय जेजूक थाण लागली बांय कडेन गेल्लो दनपाराचो वेळ आनी ही स्त्री दनपारच्या वेळार कोळसो काडून घेवन दोरी घाणीन आयिल्ली कोण ना. आनी जेजू विचारता म्हाका इल्लें उदक दी. ती म्हणटा तूं काड म्हाका जायना तुजो देव हांव सामारियाकार. हय मग ते बासा जाता आनी काल चर्चा जाता. पूण पळया सुरू जाल्ले बांयच्या उदकांत हांव एंड जाल्ले खंय आत्म्याच्या थानीक आत्म्याची थाण बगोवची थंय मुसर पावता ही सोदून आयली उदक. पूण सर्गीचे रजाचे सत सोम्यान त्या दिसका उक्तें केलें आनी कितली ग्रेस्त ती जाली पळयास. तिका मात सगळे आकात. ताच्या परस आमी वाचता जेजूक तेंपलांत पडूंक आयिल्ल्या वेळार सिम्याव म्हणलो 84 मातारो थंय आसुल्लो. तें दर्शन ताका लाभलें. ताच्या आदी पयलें राय आसुल्लो येरोद्रायक ताका फावो जालें गी ताका फावो जावना. कित्याक तो सोदतलो संवसारी सूख संवसारी राजवडकाय अधिकार पूण त्या मनशाक लागून पूण सिम्यावक लागलें असो अर्थ जावन आसा. मोगाळ भाव भयणो खेदळ आमी सर्गीच्या राज्याच्या विशयांत आसत काडून स्टडी करून समजून चिंता वेळें जाल्यार पवित्रतेच्या बोळान ती देणी ती फळां आणकी चड गुणायचो अर्थ आमकां दितात. आनी एक उदाहरण तुमकां दिता हांव. धर्मपुत्राचें कृत्य पुस्तक अध्याय 5 थंयसर इल्ले अन्यायाचे घडीत घडटा. अनानियास आनी सफीरा म्हणले एक घोव बायलां तांकां भुरगीं हालीं गोत्तू ना. त्या टायमार काल जाता म्हणल्यार हे धर्म पुरा देवाचे उरास प्रगट करता उतर प्रगट करता ल्हान समुदायान ते रावतले पयलीं क्रिस्तांव समुदाय आनी थोडे ग्रेस्त आसले तांची बाटां विकतले आनी कितें पुरो आसले पुरो पयशान धर्मता कडेन दिवन सगळे वांडून घेतले. ही अनानिया सफीरा म्हणले ही जोडी काले करता म्हूण गोत्तू ना. हे बायल लोव म्हणटा गोवाक हाळे
पुरा काल्या दिवचें इल्लें पाटी धरू तांकां गोच जायना फाल्यां आमकां कश्ट आयल्यार लोक काडी येत नाही हांगे एडजस्ट करी येत नाही पुरा ताका घाले दिवचें आनी म्हणून तो अनानिया ताणें कितें आसलें बायलें सांगलें बरोवन हाडन शिसांच्या पांयां धरता पेद्रो म्हणटा अनानिया कित्याक तुवें अशें केलें पवित्र आत्म्याची परीक्षा कित्याक तुवें केली तुका सकट दिल्लें न्ही गे सकट गोत्ता आसा न्ही गे खंयसर आमी स्वताक दामणे धांवता गे सतत हांव पयस वता गे की तें आमचे लागीं आसा तें कान घेवन व्हरतलें म्हळ्यार आमचें शांती समाधान बरें मन आनी कितें पुरो देवान दिलें तेंय आमी वगडायता असो अर्थ तो ग्रेस्त गाय न्ही ताका मोगाळ भाव भयण सोम्यान आज सांगची ती उतरां खंडी जावन आमच्या काळजा मनान लागतली आनी ताच्या मुखार आनी तो जेजू मुंद वर्स म्हणटा तांकां कान आसात आयकनात दोळे आसात दिसना कित्याक तांची काळजां दड्डी जाल्यांत कितलें सत न्ही गी आज आमच्या दोळ्याक आनी काळजाक कनेक्शन ना आमच्या हाताक आनी काळजाक कनेक्शन ना आमच्या कानाक आनी काळजाक कनेक्शन डिस्कनेक्ट जालां कितलें सत मू खल आमी पुरो नो कनेक्शन बिटवीन इमोशन्स आमी म्हणून येता आज जुदेवाक आनी प्राचीन लोकांक सगळे आमचे कुडीचे सिस्टम कंट्रोल करचे कोणे म्हळ्यार हार्टान काळजाक एक म्हत्वाचो जागो आसलो आज पुरा वैद्यकीय पुरा स्टडी जावन हांव चिंता द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी इज ब्रेन आमकां आज कळटा न्ही गे मेंदू समजले पुरो समज त्या खातीर डेड म्हूण डिक्लेअर करता आसतना ब्रेन डेड म्हणून बरयतात हार्ट डेड म्हणून बरयनात डॉक्टराचें काम कितें ब्रेन डेड म्हळ्यार मुक्त जालें थोडे फावटी जीव आसता तसो कंप्लीट आतां चिंता मेन कंट्रोल सगळे कंट्रोल करचे कोणे ब्रेन पूण तांकां जाय आसलें तांणी चिंतपा प्रमाणे शिकपा प्रमाणे काळीज आमचे सगळे कंट्रोल करता त्या खातीर ते उतर म्हणटा तांचें काळीज धड्डें जालां आज आमचें काळीज कशें आसा आमकां इमोशन्स आसात गे ते डेड जाल्यात इमोशन्स कशें म्हळ्यार म्हज्या फायद्या बसत ल्हान भुरगीं चॉकलेट दिना दिसाले दिना करून भोंव घालता आज इमोशन्स अशेंच आज बरो फॅशन जाला आय लव यू फॅशन जाला पॅशन जावना वय ह्या दिसांनी आमी पळयता हांव टिवीचेर 2 म्हयन्या पयले आनी म्हणा गेल्ली खंय नॉर्थ इस्टाक त्या दादल्या मनशा जीवशी मारले पयर एकले आमी टिवीर आयकले आमी नवीत काजार जाल्ली सोंक्याच्या वयर वचून फोटो काडून ताका लोटून घाले वळाक देवाक अर्गां ताका उपयोग करता आसले ना जाल्यार गोविंद रे गोविंद जातो आसलो आज आमी इमोशना भितर खेळटा आमी आमचे काळीज मन उक्ते आसा की आमी हांव थोडें चिंतलो आमी ल्हान आसतना देवा दया काकुळटीच्या ते खंत तयार करता आसतना कितले इमोशन जाताले आमचे व्हडली मायन या कोणें सिंग करतना खोलो ट्यून तो दोळ्यांतल्यान दुकां येताली आज तें सांगलें पळयता कोण सिंग करता गे वय मरनाक तुजी कुशी जावन ते ट्यून या बँडान फुंकता आसतना सगळ्याच्या दोळ्यान दुकां येताली आज सदांचें जालां हो मेलो गे गेलो डू यू फील दॅट काळजाक लागता कितें हे कानाक माती आयकता पयर कडेन मरना गेल्लो मन जाल्यार पळय मातार येता फादर तुजी कुशी हांगा माती म्हणटात फादर भायर तांची कुशी करतात मेल्या परत ताचे हात पांय कांय आलानात त्याला म्हणटा देवाची कुशी हो जीव आसतना ताची कुशी करतलो सो मामू मेल्या परत कांय करूं जायना आतां हात पांय काय आतां ते आयसान धरतात गी हात पांय बरें सोडूंक बारीक कश्ट पेटेन कालच्या ठाक्क वटात सोडनात कित्याक पाटी आयला आनी पाद्री आपूण जीव आसतना मात्री आमची कुशी करता मेल्या परत सांगता देवाची कुशी ते सोडया वोपसून दितना पयलीं आमी म्हणटले कंदार रड नाका बाये आनी पुरा रडटली वॉकल जावं थक्क रडटली आतां पुरा वोपसून दितना सेल्फी काडून पयलें कोण पोस्ट करता म्हणून रडटात गे आतां दोळ्यान दुकां येतात गे काळजा भोगता गे वी आर डेड ऑफ इमोशन्स सोम्यान त्या दाळा सांगलें उतरां कितले जिवी आसात न्ही गे मोगाळ भाव भयण आत्तूरच्या जाग्यार आमी आयल्या सान लोरस बापाचो म्हान आमी करता उडास आमी करता 300 शतमानांत दुबल्या बसत निर्गतिका बसत दोळे आनी कान उक्ते करन हात उक्ते करन काळीज उक्ते करन त्याने केल्ली ती सेवा इतल्या वर्सां जाल्या उपरांत ती आमी उगडास करना जे फेस्त करता ताका मानाक मीस दिता तितलो गोवजी करता म्हळ्यार त्या एका मनशाक तितली काही मास मिडिया आमी कितें म्हणटा मोबायल खायय नातुल्लें पूण देवाचें उतराचें मोल ताच्या दोळ्यांत तावन कानांत तावन काळजाक पावुल्लें आज आमच्या दोळ्यान मादी उरता
काळजान ಅದು कानान मात्र उरता तें भितर वचना रोमाना तें केदाळे हें रोंपता पळय त्या दीस आनीक सांत लॉरेन्स जावच्यान आमकां दुबाव वचना पूण मोगाळ भोंवयणो आज हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदान बागेत आसतना सन लॉरेन्साचे फेस्त हेजें नोवेन करता आसतना ह्या उतराचेर नियाळ करता आसतना आंगात फाटी वता थंयसर या म्हजे कान कशे आसात म्हजे दोळे कशे आसात दुसऱ्यांचें कितें आयकूंक मात्र गी दुसऱ्यांचें कितें पळोवंक मात्र गी ह्या देवान दिवचे अवकाश दोळ्याक आनी कानाक हाताक बऱ्या तरान कळसून म्हजें काळीज त्या देवा लागीं कनेक्शन आसा गी संबंद आसा गी देव संबंद सोदता हांव सोदतां गी हें चिंतप दवरून हांगा तावन वता आसतना नियाळ करया आमेन. आशीर्वाद गंगेल तुमगे तिचे सोवे आमकां सोगे पोरार असणारा सृष्टी करणारा हरेची बी हरसिता तुका नावाडटा तुझे मुखार सलपडटा तुका वाकणटा बापा जगीच्या पदवेदाराया सर्वेस पोरार असणारा सृष्टी करणारा हरेची बी सीता तुका नावाडटा तुझे मोकार सरपडटा तुका वाकणटा येसू मेरा मोकार तुगे येसू मेरा मोकार तुगे आमेनीची काणी तुगे आशीर्वाद गंगे एक सर पुदिदार देव बाबाक मानतात असले जाव म्हणून मागात आमचे नित्य शुभेच्छा देवाक सरस्वत मानून घे. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगवंत लॉरेन्स जमनीत पंपलेल्या गोवाच्या कणावरी आपल्या जिवाची या संवसारांत परवा करिनासतना रक्तसाक्षीच्या मरणावरवी महिमेवान जालो आनी पवित्र सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्या स्मरण आमी संवसाराचे सोडवणे पासून आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळसां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो. तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलय ताचे सुवरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा पृथ्वीमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळी तुजी परजा सर्गाराका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या संदा भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां भक्ता सांगाती संदोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Poet, poet, poet,
सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही आनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस म्हणून सुसुंबेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो कदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूची तेच बरी जेवण आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगन पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशा पसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करा Bavarta sogut purgatoria. Somin Jesus belo, Jesus jivan sala, Jesus jivan sala, Jesus navya. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपण आसो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत आसूं आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भगेवन बापा चराळ आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मरण पावल्या आमच्या भाव भयणीची काकूच कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर हांगासर हजर आसल्या आमा सोमेस्तांची ह्या सर भक्तिकांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरी देवाची माई तिचो पती भगेवंत जुजे ह्या तळाचो शारोती भगेवंत लॉरेस भगेवंत धर्मदूत भगेवंत सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tias Jesu vorbi, tias Jesu sangata, tias Jesu tai, povitratmecha ekmona, सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका, ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुंदरच्या आज्ञा मनान धरून आनी शिकयले प्रार्थना सांगता आमी म्हणूया आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा आसता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या मोक्षितां तशें आमची पातकां मुगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिनाका पुरवयणांतली आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवान दया करून ह्या जिवितां सुवस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून दारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर आशिल्लो एक तेलांक आमकां तुजे उदार काकोळटेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय किदार सोडकी पवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दनवतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परबरे तिका शांती दी आनी कुडान सांबाळ तुजी हे तरास वडके चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सगळ्या आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियान ही पळय देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळ्ळे सर्व आमे ती सुभागी क्रिस्ताची कूड जिविताक आमकां सांबाळूं जीवा मोजा देवा मोजा सर्वा जेसू मोजा देवा जेसू मोजा राया जेसू मोजा जीवा मोजा देवा मोजा सर्वा कोई सो सोगन करो ओस्वा तुझे लागी आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचे मोजा देवा मोजा सर्वा तुझे कुशीक सुम्या आवाज जाता
तुझे कुशीक अंगार जाता तुझे सर्वे सदा सोम्यांती रावता तुझे सेवे हांती रावता सोम्या तुका दिता सस्ता मोसो मोकता अत्म्या सदा श्रावता पासा तुझ्या पोसता तुझे कुशीक सोम्या संस्कार जाता तुझे कुशीक अंबर जाता तुझे सर्वे सदा सोम्यांती रावता तुझे सेवे हांती रावता जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवन लॉरेसाच्या काळजा परी आमची काळजा आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुळसुळीत कर गरीबाचे आनी अनीत भक्तांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कश्ट मरून लेगून सोसूंक आमकां तयार कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून यात क्रिस्तुच्या शांतीन तुमकां धाडटा आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयलेल्या मानादीक बाप जॉन पिरेरा पालोटायन सुपिरियर ताचो आमी उपकार बावडटा मियार ताका देव बरें करूं म्हणटा आपुरबायेची शिकवण तशेंच आराधन ताणें चलोवन व्हेलां तांकां देव बरें करूं तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं मानाचे वाती वाणचे पासत सर्गीच्या सर पदवेदारा बापा आमी तुका अर्गां दिता ह्या पवित्र तळार जेवणा बाबतीं प्रयोजक वंतिगे दिवन अर्गां दिवन मुर्दोम पिरजेन जावन तांच्या आत्रेक आशा मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवन हें भेटयलां तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल तांचें रीण तें जायना जावं बागार तुज्या आशिर्वादांनी तांच्या कुटुंबाक बरेंपण मेळों ह्या वातीचो उजवाड तांच्या कुटुंबांत आशिल्लो सर्तरसो काळोख पयस करूंक तुजी पवित्र कृपा तांकां लाभय दिसपडतो ग्रास दी तांच्या आशा आत्रेक फळादीक कर हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां नांवां आपयल्यांनी मुखार येवन शेनपदान याजका लागीं मानवच्यो वाती स्विकार करच्यो जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां सिमोना एंड फॅमिली दुबय सिमोना एंड फॅमिली दुबय अलेक्स एंड रेश्मा मेंडोन्सा मुदरंगडी अलेक्स एंड रेश्मा मेंडोन्सा मुदरंगडी विनोला डिसोजा कारकळ विनोला डिसोजा कारकळ हिल्टन लिंसी एंड लियोन लोबो चर्च बी हिल्टन लिंसी एंड लियोन लोबो चर्च बी कार्मा दा सिल्वा एंड फॅमिली गोवा कार्मा दा सिल्वा एंड फॅमिली गोवा ऐवन रोहित अरान्ना मूडबेळे ऐवन रोहित अरान्ना मूडबेळे एल्रॉय मैक्सिम डिसोजा उडुपी एल्रॉय मैक्सिम डिसोजा उडुपी सिरिल सल्डाना एंड फॅमिली उडुपी सिरिल सल्डाना एंड फॅमिली उडुपी वेरोन कार्डोजा कारकल टाउन वेरोन कार्डोजा कारकल टाउन मार्क जेसिंता फेलेरो मियार मार्क जेसिंता फेलेरो मियार आनी कोणाचीय जर नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्विकार करीत
सालोरेसाक नवेनाचे मागणे ये जैते मन मारतीरा सालोरेसा आमच्या बेसांसरी सावन निष्कळपण आमच्या थंय परसड शेंकर आमच्या सरत्मेक आनी संवसारी वडिलां थंय कांतेपण आमी दाखय शेंकर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडे आनी कश्टान वरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावा शेंकर अनभवडत्यांक आनी भवडतान शेळिल्ल्यांक सर्गीन सोबसवाड आनी देवाचे वळख मेळा शेंकर तुज्या बळात एक मजतीन देवाचे राज संवसाराक विस्तरून दी आमच्या कुडयेतमेच्या सरगर्जांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात विविध उपकार मेळिल्ल्या पासून जायतीं जाणां अर्गां दितात एमटेक एग्जामांत बरे मार्क्स मेळ्ळ्याक बरी भलायकी फावो केल्ल्याक किडनी स्टोन गूण जाल्ल्याक MRI रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक बरी सैरीक फावो जाल्ल्याक बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर गोमट्यांत जायती दूख आसली ताळाची दूख आसली आनी हांगासर येवन मागल्या मारिफात ती दूख नापयस जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात मेळिल्ल्या ह्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिवया अर्गां तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या हर्षितां तुका सोम्या जेजू हर्षितां तुका सोम्या हालेलुया 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 सांलोरेसा मारिफात आमची सर ते सवा धन्या देवाक आमी भेटोवन देवया सांत लोरेसाच्या मजतीन 28 जाणांक बरी सैरीक मेळ्ळो कुटुंबान भावा भयणी तशें भुरग्यां मदें एकवट माया मोग आसूं 82 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक 4 जाणांचो सांबाळ सोडूंक 21 कुटुंबान समाधान मेळोंक दोगांच्या तोंडार पडलीं कंता माजून वसूं तेगांचो पांय दूख पेंकड दूख गूण जावं एकणी जोड्यांक भुरग्यांचें देणें लाभूंक 13 जाणांक मोतीक समाधान मेळोंक 18 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत मेळोंक 60 जाणांक बरें काम मेळो तुजे लागीं मागता आयक आमकां दया दाखय सोम्या दया दाखय तो सालोरेसाच्या मजतीन दया दाखय तो सांत लोरेसाच्या मजतीन पायांत असले किळे नापण जावं काजराचे कार्य बऱ्यान जावं 5 जाणांची आर्थीक परिस्थिती सुदरोवंक 6 जाणांक रीण फारीक मेळोवंक आनी एकल्याच्या तोंडांत आसले आल्सर गूण जावं पांयाचें ऑपरेशन बऱ्यान जावं दोगांची कातीची पिडा किडनी पिडा गूण जावं जॉयंटीस गूण जावं 6 जाणांची कॅन्सर पिडा 8 जाणांची एलर्जी गूण जावं एका तरणाट्यात आसले सोऱ्यासीस पिडा गूण जावं दोगांची कान दूख 13 जाणांची गांठी दूख 7 जाणांची विजा मेळोंक 21 जाणां परगांवांत काम मेळो 4 जाणांक कामाल पेवण्यातावन सुडका लाभोंक 8 जाणांचे जाग्याचे समस्ये पर्याय जावं 2 जाग्यांक मोराक पुना विकून वचोंक 10 बरांक फुडार मेळोंक इंटरव्यून पास तुजे लागीं मागता आयक आमकां दया दाखय सोम्या दया दाखय तो सालोरेसाच्या मजतीन दया दाखय तो जायते जाणांची गर्भकोशाची लिव्हराची पिडा गूण जावंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोंक चोरी जाल्ले भांगर पाटी मेळोंक वडील आनी भुरग्यांचो
मोकर घर जागो फावो जावं बिझनेस बरें जावं बायपोलर डिसऑर्डर गूण जावं जीवदाळ सबली संपूर्ण गूण जावं देगांची गोमटी दोक मायग्रेन गूण जावं 6 जाण 6 मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक बऱ्या युनिव्हर्सिटीन सीट मेळोवंक 10 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावं 4 भुरग्यांक 18 पयस सोंसोंक 5 भुरग्यांनी सुडाळ उरोवंक दोगांयची थायरॉयड पिडा गूण जावंक फर्स्ट ग्रेड किडनी फंक्शन नॉर्मल जावं तुजे लागीं मागता आयक आमकां दया दाखय सौम्या दया दाखय तो लोरेसाच्या मजती दया दाखय तो सांत लोरेसाच्या विशेष मजतेन प्रत्येक ते समा तुजे मुखार 2 वर्सांच्या भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक 2 भुरग्यांची ऑटिझम समस्ये गूण जावंक गर्भांत आसच्या भुरग्याचे किडनी समस्ये गूण जावंक 2 भुरग्यांक ADHD समस्ये परिहार जावंक रावी म्हणल्यार तरणाट्याक चलोवंक पांयांक बळ मेळ्ळूंक एका भावाक सैरीक मेळोवंक 2 भयणीची कॅन्सर गूण जावं राहुल म्हणल्या बाबाची कोर्ट केस बरांनी इत्यार्थ सांत लोरेस आशिर्वादान हांगा असल्या सोमेस्तांक देवाच्या आत्म्यान बरेंपण लाभो तुजे लागीं मागता आयक आमकां दया दाखय सौम्या दया दाखय तो सालारेसाच्या मस्ती दया दाखय तो ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಕಾರ್ಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲೆಂದು ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಹಾರಸಲೆಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಗಳು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಗ್ರಹಚಾರಗಳು ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲೆಂದು ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಗಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರವೆತ್ತ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲೆಂದು ಹೃದಯಾಂತರಳ ಮನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ದಯಾ ತೋರಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾ ತೋರಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆತ್ಮವೇ ದಯಾ ತೋರಿರಿ ದಯಾ ತೋರಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾ ತೋರಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆತ್ಮವೇ ದಯಾ ತೋರಿರಿ शेकी बावरत्या प्रमाणे आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास समकांदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमक्षता तशें आमची तुपात काम बगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायट आनी तूं आमकां नेब San Lorenz martyra ma pasotvinatikkare प्रार्थूया येसर पदवेधरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वर्षां तुवें केलें
आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हण लालेर मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी दिबेर पडून आसा आमी सांत लोरिसाची मजत घेवन मागता आज भुरग्यांक रजा दिल्या फाल्यां परवां विशेश तरेचो पावस आसा म्हणून मेगा स्पोटा जाता म्हणून करावळीचेर येदोळूच प्रसार केला करावळीचेर अरबी समुद्राचेर विशेष डिप्रेशन आसा दर्याची लारां उसंबळ जाल्यान देव काकुळदार असल्या तरेच्या वाऱ्या वादळांतावन पुर्तुगालांतावन देव निवारता आमचेर ह्या सृश्टेचेर ह्या प्रकृतीचेर ह्या जानवरांचेर देव आशिर्वाद घालूं जायते गुडे कोसलोवन पडतात जायते वाऱ्या वादळांत येता जायते आमचे मारोग सगळे गेल्यात देव काकूळ दाखोव असले मेगा स्पॉटांतावन असले वाऱ्या वादळांतावन देव नीव रावूं दी देव आमकां आनी आमा सोमेस्तांक ही सृश्टी राखून व्हरूं दी आनी थोडो विराम ह्या पावसांतावन मनशा कुळाक लाभूं दी म्हणून आमचे हात उबारया देवाची काकुळत मागया देव व्हरतो ह्या प्रकृतीचेर आपले आशिर्वाद घालता वारें वादळ बिरंकूळ तावन पावसा वारें वादळ तावन पुर्तुगाला तावन तो निवारता देव काकुळ दाखोवन दी आपली दया आपली काकुळत ह्या पृथ्वीचेर राखून दी जायत्या ह्या संवसाराच्या भगलेन जायते कडेन आवरा वरवीं नश्ट जाला कितलोसो गांव वळोन गेला कितलीशीं राष्ट्रां नश्टर आसात देव काकुळदार काकुळ दाखोवन दी म्हणून देवाची काकुळत मागया हे मोगळा देवा ह्या पृथ्वीचेर दिश्ट घाल तुझ्या पुता जेजू मरिफात तुझ्या आत्म्या मरिफात सांत लोरेसाची काकुळत मागून सांत भक्ताची मजत मागून ह्या पृथ्वीचेर दिश्ट घाल येवं कसो तो बिरंकूळ पावस निवार ह्या सृश्टेचेर राष्ट्रांचेर गांवांचेर आमच्या भारत राष्ट्राचेर उत्तर भारताचेर उत्तराखंडाचेर ह्या पवित्र थळार मागिल्ल्या मागण्या मरिफात तुझ्या काकुळतीनं येवं कसो बिरंकूळ पावस मेगास्पोट रावय काकुळ दाखय जावं कशें उदक जावं दी कृषी आमची उरों दी पोपळां जोडल्यांत कृषी पाड जाल्या लायिल्ली कृषी रोडती आसात बिरंकूळ खरगांत हांव निवार ह्या पृथ्वीचेर दिश्ट घाल म्हणून तुजी काकुळत तुजी दया आनी मागता तुज्या आमोलीक रक्ताची संरक्षण आमा समेस्तांचेर हांगासर आसच्या सगळ्या मागण्यांच्या लोकांचेर बिरमत पावून दया दाखय म्हण मागता हालेलुया 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 हाला बला 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 हाला बला 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 देवा 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 जेजू 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 येसुवे काकुळ दाखय ह्या पृथ्वीचेर बिरंकूळ पावसांतावन वाऱ्या वादळांतावन मेगास्पोटांतावन असल्या डिप्रेशनांतावन अरबी समुद्राच्या लारांतावन सगळ्या लोकांक वाऱ्या वादळांतावन तूं निवार येवं कसो पावस येवं दी पूण बिरंकूळ करगांतावन नीव रावं दी कृषी बरी जावं दी पोपळां जोडची रावं दी पावसा वरवीं जाल्ली पृथ्वीची नस्त नीव रावं दी तुज्या काकुळतीन सगळें बरेपण जावं दी हे पवित्र आत्म्या दिश्ट घाल तुज्या काकुळतीन मागता हालेलुया 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 आमेन आमेन देवाची वर्ती काकुळत पिडेस्त भावंडांचेर मागया देव आमची आनी आमा सोमेस्तांची पिडा गूण करूं दी ताच्या आमोलीक घायेन आमचे घाय ताच्या आमोलीक रक्तान आमची सर पिडा गूण जावचे खातीर आतां आमी मागया सोम्याचे नवे आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी सोंस सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे चडशें पावती सोमी तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया सर पदवीधराने ससन देवा तुजी गूण कशी सकत पिडेस्त कुळींत वचून कोस्टोच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळटाय ह्या तुज्या विश्वासी साकराचे तूं दयाळ दिश्ट घाल पातक्यांक शिक्षा जावन रगडलेल्या सर्व बंदपसंतले तांकां सोडय मोतीची आनी कुंडेची सर्व दूख तांची तावन पयस कर तुज्या अगणित काकुळटीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता संतोसाच्या प्रत्येक मजतीने कुडयेत मातशी भलायकी लाभय ह्या बाजलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोस काय तांची जावं दी अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखे प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासाची खरी भक्तिमदा जावन जियोंक आनी तुका महिमा दिवचे भाग्य तांकां फोवकत क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोम्या रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं
तुमचे भितर रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं सोर पदवीदार देव बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी रावो सदांच ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची काकूळट आनी सडवण आमकां लाबो दी पातकांचे बोगसणें मेळों दी आनी ह्या मारिफात बरेंपण जावं ह्या पवित्र तेलान विश्वासान मागिल्ल्या मारिफात आमकां पवित्र आत्म्याची काकूळटीन सर आमच्या कुडीची गाय पेकों दी आनी ह्या मारिफात बरेंपण जावच्या कुबें रावया पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या सडो तुझ्या सक्तेन सैतानाचे सक्तेर सै सोडो तुझ्या सक्तेन पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या देवोनो ए देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजांते देवोनो ए पात्रोन तू आमच्या तुझेशी धावून येता भक्तीन वंदिता तुझा दादा तुझो दिमन करता क्रिस्ताची झूट साक्षी जालो तुझ्या समोर जीवन दिलोय रक्ता संस्कृत जोडून पावलोय ओवी सवेता समान जालोय पात्रोन सांगतालो रे तुझेशी धावून येता भक्ती वंदिता तुझा दादा तुझो दिमन करता इयेच्या परिणाम संपूर्ण आसा विश्वास भरवशाक लागीं सरता इयेच्या सांगता क्रिस्ता मिसा मागोन धाड संगीचे भक्ती वेसेता भक्ती वंदिता तुझा दादा तुझो दिमन करता मोगाळ पुत्र सोमे आवार मोरी आशीर्वाद वाका जेसूच्या पवित्र आमा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद. भगवंत लोरेसा आमा बसत विनंती कर भगवान कुसचे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.